ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸುಕ್ಕಡೆ ಮಣಿಯ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. पुंड्या रूपारसा जेजू तुझ्या नेवचे मुखारे काळजांत तुका आराधन करया. म्हजी जिवीत भावा भयणी आज असल्या परिस्थितीक हांव पावलां जाल्यार म्हज्या सोम्यान म्हाका आदान चलयलां. कश्टांच्या घडयांनी हांव आसुल्लो, देवान म्हाका राखलें. पिड्यांत हांव पडुल्लो, ताणें म्हाका आपडलें, ताणें म्हाका गूण केलें. दुकान हांव रडतालो, ताणें म्हजी दुकां पुसलीं. हांव निराशेन कंगाल जालो, ताणें म्हाका भरवसो दिलो. हांव एकसुरो आसुल्लो, ताणें म्हाका म्हणलें हांव आसां, तुजे सांगाता भिये नाका. हांव काळोखांत आसुल्लो, तो म्हाका उजवाड जावन आयलो. हांव भुकेल्लो, ताणें म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो, ताणें म्हाका पियोंक दिलें. सगळ्यांनी म्हाका सांडलें, पूण तो म्हजे सांगाता रावलो. सगळ्यांनी म्हाका निराश केलें, पूण ताणें मात म्हाका भरवसो दिलो. सगळ्यांनी म्हाका पाटी ओडलें, पूण ताणें म्हाका मुखार व्हेलें. मरणाची दावली म्हजे भोंवतणी आसली, तांतले ताणें म्हाका राखलें. देंवसराच्यो ताळण्यो चार भोंवतणी आसल्यो,
ह्या देवसराच्या ताळण्यांत ताणें म्हाका राखलें. 4 कुशींतावन म्हजो देव, म्हजो स्वामी, म्हजो जेजू म्हाका राखून आसा, म्हाका सांबाळून आसा. 4 कुशींनी म्हजे बोंतणी तेजें आमलीक रक्ताचो वेडो ताणें घाला, रक्षणाचें कोटें म्हाका दिलां. ह्या सोम्या कडेन आमी सांगया, सोम्या आमी तुका आमकां समर्पिता, आराधन करता. ह्या म्हज्या जिवितांत 1 न्हय 2 न्हय, हजारांचे हजार उपकार तुवें केल्याय. हांव वचत आसतना तुवें म्हाका बळवंत केलाय. म्हज्या वांट्याक एक कडाप सोदून रावलय सोम्या. धैर्य म्हाका दिलें, भियेनाका म्हणें, मुखार वच म्हणें. सोम्या हांव म्हज्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. ह्या तुजें वर्त्या विचित्रां खातीर तुज्या पांयाक सर पडोवन तुका नमस्कार करता आनी आराधन करता. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. कितलो अस्कत हांव आसलो सोम्या थंय. भुकेल्ल्या मनशा बरी म्हजी परिस्थिती. म्हज्या हाता पांयांक बोड नातिल्ले. देवाच्या कृपे विणे हांव आसलो. संवसाराच्या ओडण्यांनी हांव वाळून गेल्लो. कुडीच्या ओडण्यांनी म्हाका ग्रासिल्ले. म्हणजे स्वंत निर्धार काडूंक म्हाका तांकां नातिल्ले. म्हजें आत्मीक बोड सगळें विरोवन गेल्लें. हांव सगळो सलवल्लो. वायट आनी खोट्यो शक्ती म्हजे रास करतल्यो. संवसाराची आशा म्हाका ओडटाली. हेणे पयशे, हेणे आस्त बुदीक, हेणे कुडीची आशा, खाणाची आशा, पिवण्याची आशा, हें सगळें म्हजें जिवीत वाडतलें. हांव अस्कत जाल्लो. म्हज्या जिवितांत निर्धार घेवंक म्हाका जायनासलें. पाताक म्हजें ती रास लयतलें. देवसराचें रास म्हजें ती बळवून धरलें. आनी हें पळयल्लो सोमी वगो रावलो ना. सोम्या म्हजें आमोलीक जिवीत, म्हजें आमोलीक एक कूड आनी आत्मो सोम्या तुवें पळयलें. तुज्या हातांनी तें दिल्लें. तें देवसराच्या वाटें तें हातांत आसचें तें पळोवंक सोगोंक नाय. हांवें वायटान जिवचें तुवें पळोवंक तुका जालें ना. त्या देखून जेजू म्हाका सोडून च्याक तूं उंड्या रोपार संवसारी आयलोय. मनशा रोपार संवसारी आयलोय. उंड्या रोपार तुवें आमकां दिलें. तुज्या आमलीक रगत तुवें दिलें. जिवीत म्हजें आशिर्वादीत केलें. वायट आनी खोट्या ओडण्यान तें सुटका दिली. देवसराच्या सक्तीक म्हजें तां नाश केलें. म्हज्या कुटुंबांतलें नाश केलें. म्हज्या जाग्या वयलें नाश केलें. सोम्या कितें व्हरती अजापां तुजी म्हज्या जिवितांत. अरे एक दीस हांव नियाळटना सोम्या, एक अजाप हांव नियाळटना
एक एक संगत म्हणजे उडास करतना तूं सोमी म्हजो देव सगळे म्हजे खातीर करनासलोय अजापां वयर अजापां म्हाका रातच्या खातीर तूं रात आनी दीस म्हजे वयर दोळो दवरनासलोय सोम्या म्हजे विशयान चिंतू नासलोय म्हज्या मोगान भरुल्लोय हर एक घडी हर एक रात आनी दीस म्हजेर तूं दोळो दवरून म्हजें रक्षण केलां हांवें सोम्या ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका आराधन करतां ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲನಿ ನನ್ನ ಪಾಲನಿ ನನ್ನ ಪಾಲನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia, 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 आराधने यीशुविಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಸುವ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mushamba binino. Igdi boru puvitri undaro parascha Jesu teramin istigalia. आमची जिवीत आज कितें जावन आसा बाबा भयणी मुशा आमकां ह्या उंड्यार पारसच्या जेजू मुखार हांगासर ह्या कारकुळच्या आत्तूरच्या सालोरेसाक समर्पिल्ल्या इगर्जेंत आज सकाळीं हांगासर येवन दिमी घाल्या आमी मागणें करना आसा भाव भयणीनो देवान आज म्हजेर आशिर्वाद घाला देखून हांव हांगासर पावलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कितलींशीं जाणां आयच्या दिसा बाबा भयणी आस्पत्रेक वसा कितलींशीं जाणां आंतोळणार आसा कितलींशीं जाणां घरांत तांच्या हाता पांयांची दूख कितें पिड्यान ताका भायर येवंक जायना कितलींशीं जाणां आज मस्त टेन्शनार आसात कश्टार आसात
पूण आज जेजून म्हाका हांगासर हाडला. जेजून म्हज्या हाता पांयां बळ दिलां. जेजून म्हाका भलायकी दिल्या. आज जेजून म्हणजे ती सकत दिल्या. देखून हांव आज सकाळीं उठून आज कारकडच्या आत्तुराच्या लोरेसा सामारपिल्या इगर्जेक नोमेना वचचें म्हूण मन केलें. जेजून म्हाका ती सकत दिल्या आनी उंड्या रोपाराच्या जेजू मुखार हांव दिंबयेर पडलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आमचो देव हर एकल्या मनशाच्या जिविताचेर दिश्ट घालता. इस्रायल पर्सा इजिप्तांत आशिल्ली, गुलामपणांत आशिल्ली. कितले कश्टांनी आशिल्ले ते. त्या लोकांक थंयसर इजिप्तकारांनी गुलाम केल्ले. तांणी गुलामा बरी काम करचें आशिल्लें. कश्टांचें काम ताका दिताले. ताका मारताले, बडयताले. मन जातीक बडयल्ले बरी. मोइजेक एक दीस हें पळोवंक सोंसूंक तांकलें ना. देखून एक दीस इजिप्ताच्या एका मनशाक ताणें जीवेशी मारलें. पळोवंक ताका नासता आपल्या लोकांचे कश्ट. त्या नमुने लोकांक कश्ट दिताले. स्वातंत्र्य म्हणलें तांकां नातिल्लें. असल्या कश्टाच्या परिस्थितींत आसली इस्रायल पर्सा. आनी सदां न्ही देवा बोब मारतले. देवा कित्याक हे कश्ट दिलाय आमकां? आमी तुजी पर्सा. देवा तुवें अब्रामाक सांगलें न्ही की हांव आशिर्वाद घालतलो तुमचेर. अब्रामा मेरेन तो बसयलो गांव तुवें आमकां बसयलो न्ही गी. आज आमी गुलामपणांत आसा. खंय आसा आमकां बसयल्लो गांव? कित्याक आमकां हे कश्ट? कित्याक आमकां वळवळ्ळें? आमचें म्हणलें कोणी ना गी. तूं आमचो देव आमकां आयकनाय गी. आमचे कश्ट पळोवन ओगे रावताय गी. आमकां आमचें तें सोडून सोडलाय गी. हर एक दीस बहुशा इस्रायल पर्जेची बोब आनी बोगणां जावन आसलीं. कित्याक म्हळ्यार सदां ते मार, ते गुलामपण, ते कश्ट, मन जाती बरी ताका चले. हें सगळें तांकां सोंसूंक तांकलें ना. तांणी बोब मारली. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 आमी पळयता. देव मोइजे दिश्टी पडटा दळच्या बोल्या लागीं आनी मोइजे कडेन उलयता. मोइजे, मोइजे, ह्या म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्या. ह्या म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्या. तांची बोब म्हाका आयकता. तांचे दळदीरपण हांवें पळयलां. पळया कितें म्हणटा देव. ह्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात. तर आमचो देव पळयता. आमचो देव पळयता. जर ते इस्रायल पर्जेचे कश्ट ताणें पळयल्यात जाल्यार भावा भयणी तसो देव न्ही गे. हांव आनी तुमी पातयेत. हांव तसो देव न्ही गे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्याक आमकां दिल्लो. तर आमकां तो पळयना गे. तूं कश्टांत आसतना, तूं पिड्यांत आसतना, तूं टेन्शनार आसतना, एकसुरपणांत आसतना देव कितें म्हणटा? मोइजे, हांवें तांचे कश्ट पळयल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांवें तांची बोब आयकल्या. हांवें तुजी बोब आयकल्या. देव आयकता. देवाक खरी एक आयकता भाव भयणी. तुवें बोब मारतना, तुवें काळजांत बोब मारतना, तुज्या जिवितांत तुमच्या कश्टांत सोंसूंक तांकनातल्या एवढा तुवें देवाक उलो मारतना, तुजे पिड्यांत पळया सलवणेंत निराशेंत आसय तूं देवा म्हाका बचाव कर काळजांत उलो मारतना देव तुजो उलो आयकता. हांवें तांची बोब आयकल्या. देवाचे कान बरे आसात. देव आयकता. हर एक संगती तुवें ल्हानशें बोब मारचें म्हणून व्हडली तुज्या काळजांतून उसारल्या रे देव तुका आयकता. ह्या देवान आयकलें. कुर्डो बार्तिमेव कितें लागलो? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी वीर मौत पाव.
बॉब मारली त्याने. सगळे म्हणाले बॉब मार नका. तो म्हणालो आणखी वडल्यान म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे काकूत कर. जेजू रावलो. जेजू रावलो. जेजून बार्तिमेवाक आपयलें हांगे. आनी जेजू बार्तिमेव थंयसून गेलो आनी म्हणालो तुका कितें गरजेचें. सोमी हांव ल्हानतावन कुर्डो. सोमी हांव ल्हानतावन हांव कुर्डो. म्हणजे हांव एक पळोवना, म्हज्या बापायक पळोवना, संवसार पळोवना, म्हज्या जिवितांत काळोख. म्हजें म्हणलें कोणी ना. हांव भीक मागता रस्त्यार बसून. ती म्हाका कोणी दिना सोमा. म्हजे कश्ट पळय. जेजू कितें म्हणटा तुज्या दोळ्यांक दिश्ट येवं. जेजू ताका आपडटा. ताज्या दोळ्यांक दिश्ट दिता. जेजू आयकता. भाव भयणी तुवें आनी हांवें बॉब मारतना जेजू आयकता. हर एक म्हजे काळजाची बोब जेजू आयकता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमचो देव आयकोसो देव. आमचो देव पळोवचो देव. आमचो देव मनशाचे कश्ट समजोवचो देव. तुमचें तळदीरपण हांवें पळयना. बाबा भयणी आमच्या देवाक सक्कड दिसता. तांचें दळदीरपण हांवें पळयलां. म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें दळदीरपण तो पळयता. आमच्या जिविताचें दळदीरपण आमी मस्त ह्या संवसारी जिवितांत मनशा बरी आमकां जिवंक थोडे फावटी जायना. जावं पुरो आमची कश्ट, आमची पिडा शिडा, आमची दुर्बळकाय आनी कितें जेवण निसळ आमच्या पाताक आमची करची वायट खोटेपण आमचे तोंडची वायट संगती मनशापण उगडावन मनदाती बरी आमी जियेतना देव आमकां पळयता. देव आमकां पळयता. आनी देवाक सोंसना. आमच्या देवाक आमी मनदाती सारकें आसूंक कुशीना. आमी कोण देवाची रस्तां. उत्पत्ती ग्रंथ सांगता अध्याय 1:21 आमच्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो करून ताका रचुया. भाव भयणी देवाच्या सुरपायच्या सारक्याचे करून आमकां रचले जातले. आनी आमी मनदाती बरी जिवचे ताका कुशीना. आमी पातकान जिवचे ताका कुशीना. आमी कश्टान जिवचे ताका कुशीना. आमी दळदीरपणान जिवचे ताका कुशीना. आमी टेन्शनान जिवचे ताका कुशीना. आमच्या घरांत ते समाधान पाड जावचें ताका कुशीना. आमच्या घरान लढाई झगडी जावचें ताका कुशीना. आमी मनशांनी राग द्वेश काडून जाल म्हणजे ताका जिवचें ताका कुशीना. आमी वायट आनी खोटी बसकट जिणी आमी अनैतीक जिणी जिवचें ताका कुशीना. आमच्या देवाक आमी मनशा बरी देवा सारकी जियेचे. आमी ताचे सारकी जायचे. आनी ही ताची आशा देखून देव आमचेर दोळो दवरता. हांवें ताचें दळदीरपण पळयलां आनी ह्या दळदीरपणांतल्यान आमकां भायर हाडटा असलो देव आमचो. ह्या खातीर आमी सक्कड सोम्याची स्तुती करया. तुमची जाप अर्गानी होगळाप तुका सोम्या. अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा तुमचे बोण आनी रक्षण कवच जावन आसाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा तूं बाच्यावेसो सूर्यो आनी उजवाड जावन आसाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तूं राखताय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा तूं आमचो आसरो आनी खडाप जावन आसाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा तूं म्हाका व्हरतें दायज जावन आसाय देखून होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा कश्टा वेळार तूं म्हाका आसरो दिताय देखून सर्वेस्परा वादळांत तूं आसरो आनी दगींत सावळी तूं जावन आसाय देखून अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर्वेस्परा
तूं म्हजो बळादीक रक्षक देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा वाऱ्या वादळामध्ये तू म्हाका हात धरून सांबाळताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा दंड सतल्यान तूं आसरो जावन आसाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा कश्टांच्या वेळार तूं आमच्या संगता रावताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा इस्रायल परजेक आयिन्न वेळार तुवें प्रत्यक्ष जावन कुमो केली तशें म्हाकाय आयिन्न वेळार जिवितांत म्हाका तूं कुमो करताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें खोटें देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं म्हजो मोगाळ सोडवणदार देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं आमकां द्वेश करतल्याच्या हातांतले निवारताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमच्या दुस्मनाच्या हातांतले आमकां सोडयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा शिकारेकाराच्या पासांतले आनी मारेकार केस्ते बिड्यांतले तूं आमकां निवारताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा खोटेपण आदारतल्याच्या हातांतले तूं आमकां निवारताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमी तुका बोब मारतना तूं आमकां आयकताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमच्या आकांतांतली तूं आमकां निवारताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां निवारताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तुज्या पाकड्याच्या सावळेंत आमकां तूं लिपयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तुजें उतार धाडण तुवें आमकां गूण केलें आनी नासांतावन तुवें आमकां तूं राखलें देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमचे मदली पिडा शिडा तुवें काणवली देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमची पिडा शिडा गूण करचो तूं वयस देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा कश्टांतल्यांची बोब तूं आयकताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमच्या मागण्याची तूं बेपरवा करिनाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा निराधारांची मागणी तूं आयकताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमी तो खरेपणी उलो मारतना तूं आमच्या लागींच आसाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं आमकां बाचाव करूंक आयलाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा पाजलेल्या दोन दरीच्या तालवारीन तूं आमचें रक्षण करताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमचेर कश्ट येतना आमच्या आकांतांतले तूं आमकां भायर काडताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं अनाथसो आदार जावन आसाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा गवळी आपल्या हिंडाक राखता तशें तूं आमकां राखताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा आमची सगळ्यांची दुकां तूं पुसून काडताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा दुकान तूं आमकां बुजयताय आनी आमची दूख संतोशान बदलताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तुज्या पवित्रपणांत आमकां तूं वांटिली करताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तुज्या परजेक तूं बरवसो जावन आसाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तुज्या उदंड काकुळटीन फातकांतले आमकां निवारताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं दयाळ आनी काकुळदार बरेपणांत आनी सतांत उदंड देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं कृपेचो देव वर्त्या काकुळटीन भरलोलो देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं आमचो विश्वासी देव आमचे संगी तूं सल्लो करत पाळटा केल्लो सल्लो पाळटाय आनी दया दाखयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स सर्वेस्परा तूं तुजो सल्लो सदांच उडास दवरताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्यांची स भाव भयणीनो मस्त मस्त देवाक आमी ओगडचेत
कितले आसा ताणें केल्ली विचित्रां हर एक मिनट आनी सेकंडो आमचो देव आमकां बरें करीत वता आमचे काळजांतसून दुसान भरल्यांत आमी सक्कड येता गीत आरोपार देवाक करसिया ओगोळसिया एक घडी बरो आमी उबी रावया देवाची स्तुती करया आनी स्तुती गीत आमी गावया पान संको 89 89 अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या Alleluia 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 पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबार्या उसाये तावन देव आमचे मागणे आयकता उसाये तावन देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गा ताका ससना उपकारता सोबागुडया देखून अर्गा ताका ससना उपकारता सोबागुडया अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या Alleluia 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 इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना सो देव खंडीत निदाना विस्तार परचेक ताच्या केदी साडिना विस्तार परचेक ताच्या केदी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार परचेक ताच्या केदी साडिना विस्तार परचेक ताचे केदी साडिना देखून अर्गा ताका ससना उपकारता सोबागुडया देखून अर्गा ताका ससना उपकारता सोबागुडया अर्गा आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गाव्या Alleluia 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 तासो विश्वासी मोग सस्ताकता तासो विश्वासी मोग सस्ताकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा तासो विश्वासी मोग सस्ताकता
तासो विश्वासी संस्थांत आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा देखून अर्गांता तासस ना उपकार तासो बाबुट्या देखून अर्गांता तासस ना उपकार तासो बाबुट्या अर्गा देव्या आमी सोम्याक सिया अहेमेकाचे आमी गितां गाव्या अर्गा देव्या आमी सोम्याक सिया अहेमेकाचे आमी गितां गाव्या हालेलुया 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 Busha, praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 भाऊ बहिणीनो म्हणून हांवें सांगलें आमचो देव पळयता आमचो देव ऐकता आमचो देव आमचे दर्दीरपण सगळ्यांक कान उडयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमचो देव उगो रावलो ना. इजिप्तांतल्या इस्रायल परजेक ताणें मोइसेक धाडून ताणें भायर हाडलें. इजिप्तांतले 10 कर्गां धाडली. एक न्ही 10 कर्गां. फारावाचें काळीज घट जालें पत्रापरी आनी घट जाल्लें काळीज देवान तें घटचे बरी केलें. 10 कर्गां सुसूंक नाकांतल्या फाराव्यान इजिप्तांतल्या इस्रायल परजेक वसा म्हणून ताणें भायर सोडलें आनी ते भायर सरले. तांबड्या दर्या लागीं मुखार आयले. पूण आतां कितें घडलें? इजिप्तांत ती भायर आयल्ली इस्रायल परत तांबड्या दर्या लागीं पावतना थंयसर मुखार दर्यो आनी फाटीं पळयत जाल्यार फाराव्याचें सैन परत तांच्या फाटल्यान. फाराव्याचें सैन परत्यान तांच्या फाटल्यान. कश्टांतल्यान देवान निवारलां. कश्टांतलें सोडून हाडलां. आतां परत्यान आनी एका रितीन कश्ट. हें कितें? देवान आमकां सोडून हाडलां. इजिप्तांत तें भायर हाडलां. परत आतां फाराव राय आपलें सैन घेता. आमी आतां मरता. कित्याक? आमचे लागीं झुजां हातेरानांत. आमचे लागीं झुजची सकत ना. मुखार दर्यो. आमी एकच दर्यांत उडाचे नाजाल्यार फाराव्याच्या हातांत मोराचे. भिल इस्रायल परजा कंगाल चली. मोइसेक ते पुरपुरले आनी कितें म्हणटात ते मोइसे लागीं आमी इजिप्तांतच आसते आसल्यो. आमकां तुवें हांगा कित्याक मोरोंक हाडलां हिंगे? इजिप्तांत आमकां थंय पुरोवंक आमकां पडनात म्हणून हांगा हाडलां हिंगे तुवें? हांगा आनी कितें आमकां बरें केलें? आमकां आमचे इतलें सोडू. आमी इजिप्तकाराची सेवा करतले. हांव पळया इस्रायल परता पुरपुरता. मुखार रावतात. भियेतात. तांकां धैर्य ना.
भाऊ भयणी, आमच्या जिवितान आमकांय तशें जाता. देवान एका कश्टांतले भायर हाडलें आनी एक कश्ट, एका पिड्यांतलें भायर हाडलें परत्यान पिडा, एक रिणांतलें सुटलें आनी एक रीण, घरांतले समस्ये परिहार जाले परत्यान आनी एक समस्या, एक टेन्शन गेलें आनी एक टेन्शन आयलें, एकलो प्रॉब्लेम दितलो असलो गेलो आनी एकलो उपसलो. एक रात गेली, एक दीस आयलो परत्यान रात आयली. आनी आमी कितें जाता, इजिप्त इस्रायल परजे बरी कंगाल जाता. कित्याक आमी कोणा कुशीन पळयता, आमी कोणा कुशीन पळयता. इस्रायल परजेन कोणा कुशीन पळयलें, देवा कुशीन पळयलें की इजिप्तकारा कुशीन पळयलें? खंय पळयलें तांणी? आं, इजिप्तकारां कुशीन पळयलें तांणी, देवा कुशीन पळोवंक ना. देवा कुशीन पळयलें जाल्यार ते दैरान रावते आसले. आमचो देव कांय पण हाज्या पकरता ते पातयेते आसले, पूण तांणी देवा कुशीन पळोवंक ना, तांणी इजिप्तकारां कुशीन पळयलें. आमी कितें करता? आमी देवा कुशीन पळयना, आमी खंय पळयता? कश्टां कुशीन पळयता, पिडे कुशीन पळयता, अनवरां कुशीन पळयता, समस्या कुशीन पळयता. देखून आमी भियेता, कंगाल जाता. कश्ट, पिडा, समस्या, टेन्शन जायना, भियेता आमी. जेजू कुशीन पळयना. जर ह्या जेजू कुशीन पळयलें जाल्यार आमी बाचाव जाता आसले. आमी जेजू कुशीन पळोवंक जाय. जर आमी सगळे किर्तनकाराच्या उतरांनी आमी जेजू कुशीन पळोवया. किर्तन 38 देवाक तो भोब मारता आनी आमी देवाक भोब मारया, देवाक उलो मारया. कश्टां कुशीन पळोवचें नाका, देवा कुशीन पळोवया. आमच्या देवाक आमी आतां भोब मारया. तुमी हांवें सांगलें, तुमी म्हणचें तुमचें रेस्पॉन्स, काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर म्हणया. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. सर्वेश्वरा तुज्या रागान क्यास लायनाका, तुज्या क्रोधान म्हाका शिक्षा दिनाका. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. कित्याक तुजे बाले म्हजे भितर रिगल्यात, तुजो हात म्हजेर देवला. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. तुज्या रागा निमती म्हजे कुडींत ना भोलायकी, म्हज्या पातका निमती म्हजी हाडां नात अखंड. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. कित्याक म्हजी पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यात, एका जड वजा भशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यात. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गायक कुसल्यात आनी पू बरोवन गाणटात. हांव सगळोच भागवलां आनी गळोन गेलां, दिसभर कंतीन बुडोवन भोंवता. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. कित्याक म्हज्या पेंगटान भरला उलोप, म्हजे कुडीन भलायकेचें कांय ना. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. म्हजें बोळ सगळें विरोन गेलां, म्हजी पोड जाल्या. म्हज्या काळजाच्या आटेविट्यान आस्कार उस्कार सोडता. काकूत म्हजी कर देवा, काकूत म्हजी कर. म्हजे अत्रेक सुम्या तुजे मुखार आसा,
मुझे अस्कार हांवें तुजे मुखले लिपोंक नात काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर मुझे काळी दडदडता मुझे बोळ म्हाका सांडून गेला म्हज्या दोळ्यांचो उजवाड पालवून गेला काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर म्हजी पिडा पळोवन म्हजे इश्ट आनी सांगाती पयस रावतात म्हजे आप्त मितले गोवन पयस रावतात काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर म्हजो जीव काडून सोदतात ते पास मांडतात म्हजे निर्भाग सोदतात ते म्हाका नाचा विशीं उलयतात दिसभर तांच्या मनान गोळथाघात काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर पूण हांव जीर बेऱ्या बरी कान दिना एका मन्या बरी तोंड उक्तें करिना कांय आयकोंक येनासलेल्या तोंडान झाप नासलेल्या मनशा बरी हांव जाला काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर पूण तुजेर सर्वेस्परा हांव बरवसता तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर काकूत मुजी कर देवा काकूत मुजी कर काकुळत मोची कर देवा काकुळत मोची कर होय बाबा बहिणी देवाची काकूळत आमी मागली किर्तनकाराच्या उतरांनी आतां देवाची उतर आयकूंक आमी वेता देव आमचे लागीं उलयता आमी बोब मारल्या देवाक आमी देवाक उलो मारला आमचे कश्ट देवा कडेन सांगल्यात आमचे दळदीरपण ताचे मुखार आमी सांगलां आमचे टेन्शनां ताचे मुखार गेल्यांत आमच्या घरांतली परिस्थिती ताचे मुखार दवरल्या देवाक आमी उलो मारला आमी सांगलें देखून ओडलो आमचो देव आयकता आमचो देव आयकता आमचो देव पळयता आमच्या देवा सरसंगती कळटात आनी आतां तसो देव आमचे लागीं उलयता आमचो देव आमचे लागीं उलयता आमची काळजां नितळ करया सक्कड आमी एक घडी भर देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया आमची काळजां नितळ करया सांगया पवित्र आत्म्या तुज्या सक्त्यान आमकां भर आज हें उतार तुजें आयकूंक तुज्या उतराच्या सक्तेन बरोवंक तुज्या उतराच्या सक्तेन काळजांत उजवाड बरोवंक तुज्या उतराच्या सक्तेन आमच्या कुटुंबांत उजवाड बरोवंक तुज्या उतराच्या सक्तेन आज आमचे कश्ट आमी कश्टान ते भायर येवंक तुज्या उतराच्या सक्तेन आमी कश्ट सोसूंक बोळ मेळोवंक तुज्या उतराच्या सक्तेन आमी तुजे लागीं फाटीं येवंक सक्कड आमचे वायट संगती सोडूंक घट्ट निर्धार करूंक तुज्या संगता रावोंक देवा सकती बाळदी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड तुज्या शिसांचेर पवित्र आत्मा धाडलोय त्या घडये ते सक्तेन भरले तांणी निर्धार घेतलो धैर्यान उलोवंक लागले उतार प्रगट करूंक लागले साक्ष दिवंक लागले जीव दिवंक तयार जाले पवित्र आत्म्या आमचेर तूं एक ह्या घडये तें उतार आयकूंक उजवाडान बरोवंक काळोखांतले भायर येवंक पवित्र आत्म्या आमकां सकत दी स्वागत पवित्र आत्म्या उबे रावया आमी तुका आमचे मोते तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सोय स्वागत पवित्र आत्म्या
आमची मोठे तुझी सत्य अंगावर रव तू आमची सवय तुझी विद्यूचे उदार सस्तावरची सुंदर आणि गुदेना सगळे तू सरळ तुझी विद्यूचे उदार सस्तावरची सुंदर आणि गुदेना सगळे आमचं स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्य अंगावर रव तू आमचे सवय Alleluia, 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 निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप फराव लागीं पावलो तेन्ना इस्रायेलांनी आपली दिश्ट उबारली अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येताले तांणी पळयलें आनी भियान तरतरलीं आनी ताणें सर्वेस्पराक गोब मारली तांणी मोइशेक म्हळें इजिप्तान फोंड नात म्हणून तुवें आमकां ह्या अरण्यान मरूंक काडलाय आमकां इजिप्तान ती भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय आमकां आमची इतल्या सोडू आमी इजिप्तकारांची सेवा करतले हांव अशें म्हूण तुका इजिप्तांत आसतना आमी तुका सांगूंक ना हांवें आमी ह्या अरण्यान मरच्या बदला इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें मोइशेन जाप दिली भिये नाकात थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो तुमी देखतेल्यात सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय इस्रायेलींतांक फुडें वचून सांग तुजी बेतकाठी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर अशें इस्रायल तुजी दर्या मध्य सुके धरणी वयल्यान चलतली मोइशेन आपलो हात दर्याचेर उबारलो विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदी तेतून एक वादळ धडलें अशें ताणें सूर्य सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या दाव्याक आनी उजव्याक वणटी बरी उदक उबें रावलें
देवाचें उतर हें देवाची ओळख कर. बसया भयणीनो. भाव भयणीनो, क्लास नियाळ आमी करया. भविष्याक आमचे पैकी हांगा कश्ट येनातले हांव चिंता कोणी नात. सगळ्यांकी कश्ट आयिल्ल्यात, म्हाकाय आयल्यात, तुमकांय आयल्यात. कश्ट सगळ्यांक येतात. ल्हान भुरगीं बरी आतां म्हणटात आमकां शिकोवंक कश्ट जाता म्हणटात, कांय न्ही जाल्यार ती कश्टूच. भाव भयणीनो, कश्ट येवचे व्हडले न्ही. कश्ट मनशाक येतना कोणाक येवचे. कश्ट म्हणजे जिवितांत आसतच. आतां सप्टेंबर 19 सप्टेंबर 19 डे आतां उजवाड आसा. सप्टेंबर 19चे दीस म्हळ्यार जाल्यार सप्टेंबर 18ची रात पाशार करीच पडली आमी न्ही. सप्टेंबराची रात पाशार करून आमी दिसाक आयला. कश्टांत आमी पाशार जायनासतना सुखाक येवंक जायना. हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट म्हणल्यार आसातच. बाबा भयणी, कश्ट येवचे व्हडले न्ही. कश्ट कशे खाण घेता आमी. कश्ट कशे खाण घेता हें सवाल. हांव थोड्या वर्सां आदीं सेमिनारिस्ट आसता त्या वेळा, मस्त वर्सां आदीं म्हज्या वळखीचें कुटाम हो बरो मनीस. तो गांवार सगळो तो एक शिला म्हणचाले ताका नांव सकट मानताले बरें करून सकट ताका. हो बरो मनीस ह्या मनशाच्या जिवितांत एका वयर एक कश्ट आयले घरांत. ताच्या भुरग्याक एक पिडा आयली आनी ह्या पिडे वरवीं मस्त मस्त कश्ट जाले. ताच्या फाटल्यान ताची घरां आसलीं गोरवां पुरो मेलीं. ताच्या फाटल्यान ताची दुयेक धार्मीक बेसाक गेल्लें तें पाटी आयलें सोण्ण. आनी तसो भावयेक एक एक्सिडेंट जालो. फाटाफाट हें जाल्लें. आखरेक ह्याच मनशाक हार्ट अटॅक जालें. हार्ट अटॅक जालें. सगळ्यांनी ताका सांगलें कालें की तुका प्रॉब्लेम आसा तूं थंय वचूं हांगा वचूं. पूण हो मनीस म्हणलो हांव मेल्यार येवण्णी, हांव खंय वचना. कोण ना पितीसपणाक आनी हांव खंय वचना म्हणलो. जीव देवान दिला, दाय तेतना व्हरतलो. घट्ट रावलो घट्ट रावलो. तितले कश्ट मस्त पेका पटापट सुसूंक तांकां त्यान म्हणजे कश्ट आयले ताका घरांत कुटुंबान. भाव भयणीनो पळया, थोडे मनीस घट्ट रावतात, थोडे दंडळटात, थोडीं भियान खंय खंय वतात, थोडे खंय पंडीत आनी आमकां ते मस्त कडेन ते हांगा वचून कोण कोण एक एक सांगता. वट्रा ती कश्टान ते भायर येयचे. जाय म्हणचे न्ही थोडी बोटी, पूण कश्टान ते भायर येयचे. हेपटी सुटका मेळाची, टेन्शनांतल्यान भायर येयचे. देखून आमी मस्त बोटी आडवाटूय धरच्यो आसा. भाव भयणीनो, आज आमी पळयलें इस्रायल पुर्जेच्या जिवनांत कितें घडलें गे म्हणून. तुमी उडीत तोडी मागीर आयले. आतां उडोवला हांवें सुरवेर सांगलें देवान त्या इस्रायल पुर्जेक कितें करूंक ना. हे इस्रायल पुर्जेचे कश्ट देवान पळयले, तांची बोब देवान आयकली, तांचे दळदीरपण पळयलें. मुयजेक धाडलें, 10 खरकां धाडलीं पारावाराचेर इजिप्तकारांचेर. हे पुर्जेक सोडून हाडलें. देव तांचे सांगता रावलो. जाल्ली अजापान तांच्या दोळ्या मुखार तांणी पळयली. इतलें पळयल्यार रे आत्तां आमी पळयलें कितें तांबड्या दर्या लागीं पारव राय येता आसतना
ते कंगाल जाले. आतां तिके ओडोला हांवें तुमकां सांगलें बरी, तांणी देवाचेर दिश्ट घाली ना, तांणी कोणाचेर दिश्ट घाली? परवेरायाचेर, ताच्या सैनाचेर, आनी कंगाल जाले, भियेले. भावा भयणीनो, आमी जिवितांत मस्तपटी अशें जाता, पूण आमचो देव उगो रावता गे, आमचो देव उगो रावता गे. आमच्या देवाक दोळे नात गे. परत देखून आमी एकडे बोर नियाळ करया. देवान तांचे कश्ट पळयले. मोइजेक देवान विसलो जळच्या बोल्या लागीं मोइजे देवाक देव मोइजेक भेटलो आनी म्हणालो, मोइजे हांव तुका इजिप्ताक धाडटा ह्या म्हज्या इस्रायल परजेक भायर काडचे खातीर. मोइजे म्हणटा, सोम्या म्हाका उलोवंक कळना, उलोवंक कळना तुका हारोनाक दिता म्हणालो. ते म्हाका कोणें तुका धाडला गी म्हणटा विचारतले. इस्रायलाच्या देवान तुका धाडला म्हूण सांग म्हणटा. आनी पुढया देव ताका न्हिसता इजिप्त धाडटा. मोइजे इजिप्ताक येता. इजिप्तांगरांक केदळा पारावर ते लोकां भायर काडूंक आयकना. तो परत परत ताचें काळी धरून करता. देव मोइजेक 10 कर्गां धाडूंक सकत दिता. 10 कर्गां देव ताचेर धाडटा. हर एक कर्गा फाटल्यान इजिप्तकारांचेर कश्ट येतात. आनी 11चें कर्ग आमी पळयता. सक्कड इजिप्तकारांच्या मालगड्या पुतांक देव जिवेशी मारता. तितलें कठीण कर घेता. आनी हांगासर पारावराई मोव वाळटा आनी इजिप्तकारांक वसूंक सोडटा. इजिप्त वसूंक सोडटा. भाव भयणीनो पळया, देव तांचे सांगात रावता. देव तांचे सांगात रावता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हेंच कितें इजिप्तकाराचें जिवन जावन वतलें. म्हज्या आनी तुजें जिवीत रेपिटेशन, एक पुनरावर्तन. आमी हांव आनी तुमी जेजू क्रिस्त थंय नवी इस्रायल परजा. आयच्या संवसारांतले कश्ट, आयच्या संवसारांतली पिडा आशिना, आयच्या संवसारांतली अनवरां आमचेर येवची, भयसरीक रितीची अनवरां आनी कश्ट, आमचें इजिप्त, आमचें गुलामपण, कश्टांक आमी सांपडटना, पिड्यांत आमी सांपडटना, वायट संवयांक आमी सांपडटना, कोटेपणां आमी सांपडटना आमी इजिप्ताच्या हातांत गुलामपण आसलें बरीं. पूण आमचो देव वगो रावना. आमचो देव पळयता. आमचो देव आयकता. आमचो देव कार्याक देंवता. आमचो देव मोइजेक धाडिल्ले बरी आमकां बाचाव करच्याक मनशांक धाडटा. आमचो देव रक्षण करता. आमचो देव वगो रावना. कोण आमचे मुखार रावता गी तसल्यांक देव खरगां धाडटा. दुस्मनांक तो नाश करता. अशें भावा भयणीनो, देव इस्रायल परजेक भायर हाडटा. तरीके आमी पळयता. आतां आमी पळयलें लोक धांवता दंडळ्ळो. मोइजे लागीं म्हणालें, आमकां कित्याक हाडला हांगा? मोरो हाडला हांगे? कितें आमकां बरें गेलें तुवें हांगा हाडना? फाटीं उलयतात, पुरपुरतात. भाव भयणीनो, देवाची जर तर हांव आनी तुमी खरीं भुरगीं जाल्यार आमी खंडीत देवाक पुरपुरोवंक जायना. इस्रायल परजे बरें आमी म्हणूंक जायना आमकां कित्याक हांगासर हाडलें, कितें बरें गेलें तुवें. आमचो देव बरें करचो देव पाड करिना. आमचो नाश करूंक तो खुशी व्हरिना. आपल्या भुरग्यांनी नाश जावचें ताका खुशी ना. कश्ट एक जिवीत वांटो मात तो धाडटा. ह्या कश्टांत देव आमच्या सांगाता रावता. कश्टांत देव आमच्या सांगाता वांटली जाता. कश्ट सुसूंक आमकां तो बळ दिता. हो आमचो देव. आनी हेंच हांगासर तो करता. आमी मुखार पळयता. मोइजे जाप दिता लोकांक, भियेनाकात. डोंट बी एफ्रेड. भियेनाकात. आज सर्वेस्पर तुमकां सोडूंचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी नेगतल्यात. देव तुमचे सुवे आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.
हालेलुया. देव आमचे सांगता आसा. कोणा सांगता आसा? आमचो देव आमचे सांगता आसा. आमचो देव आमचे सांगता आसा. भिये नाकात म्हणटा देव. थीर रावा. सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमचे खातीर झुजतलो. देवाचें उतर सांगता हांव न्ही. भाव भयणीनो, आवयच्या हातांत असलें भुरगें भियोवचें तुमी पळयलां गे? आवयच्या हातांत असलें भुरगें तुमी भियोवचें पळयलां गे? ना, भुरगें भियेना. आवयच्या हातांत आसता म्हणचेर भुरग्याक भियेना. कित्याक? ताका गोत्त आसा म्हजी आवय रगता म्हणून. आनी देवाच्या हातांत आमकां भियेना. जोब पत्र्यार्क देवान इतले कश्ट दिले. कितें म्हणालो? देवान दिल्लें देवान व्हेलें. सूख आमी स्विकार केला गे, कश्ट आमी स्विकार करूंक नजो गे. जोब पत्र्यार्काची उतरां. कश्ट सूख आमी देवा आतां स्विकार करता दी, तर कश्ट आमी स्विकार करिनाका गे. खंडी जावन देवान दिलें देवान येलें. देवा पुरपुरो कांय ना म्हणलो म्हजे लागीं. देवाक दुरसो कांय ना म्हणलो जोब पत्र्यार्क. देव सूख दिता. दूख दिल्लो देव सूख दिल्लो देव दूख दिता. दूख दिल्लो देव सूख दिता. तो भावांत देखून थीर रावा. भिये नाका. तो बीत अंधलो जालो. बरीं कामां करनासलो. सगळ्यां खातीर जियेतालो तो बीत. मेल्ल्यांक पुरूंक खंयची रात आनी दीस म्हूण नासले. कश्टांत तसल्यांक कुमो करूंक येतालो. अशें जाल्यार तो भिता दोळे कुड्डे जातात. पुरपुरलो गे. देवान म्हाका सांडलें म्हळें कितें ना. देवाक दुरसलो ना तो. देव ताची महिमा म्हणालो, ताची खुशी म्हणालो. आनी असो तो भिताक देव बरें करता. तो बी आसता ताच्या पुता मारेपात, गाब्रियल बोडव्या मारेपात देव ताच्या दोळ्यांत दिश्ट पाटीन दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माकेबेवाचे ग्रंथांत एक आवय आनी ते 7 जाण बाबाव आवयच्या दोळ्या मुखार ते मरतात. एक एकलोच सुलागाड काडटात. आवय कितें म्हणटा? पुतान धैर्य सांडे नाकात. मेल्यारी उडणी. देवाक खंडीत द्रोह करी नाकात. बगार इस्रायलाच्या देवाक फाती येया. जीव गेल्यारी उडणी. एक एकलोच 7 जाण जीव दितात. आवय जीव दिता. कश्टान तीर रावतात ती. भियोंक ना. देवाक सांडलें ना तांणी. दुकरां मास्कावंक तांकां खंय पर्स केलें खावं ना तांणी. घट्ट रावले. भावार्थान तीर रावले ते. कांयच नडणडिना. सुजान्ना दानियल प्रवाच्या पुस्तकांत मालगडेनी तिचे सूख अपराध मांडले. ती भियेली ना. देवाचेर पातयेवन रावली. देवान तिका सांडलें ना. देवान तिका दानियेलीक धाडलें. बचाव केलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी एक शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो दानियेलीच्या पुस्तकांत तांकां उज्यांत घाले. जळच्या उज्यांत घाले तांकां. नेबुकदनेझरान ताच्या देवा पुजा करिनातल्या खातीर. आनी कितें जालें? ह्या जळच्या उज्यांत तेगांक घाल्ले. नेबुकदनेझर रायाक 6 जाण दिसले. दर्यो उसा म्हणटा तेन्ना जेजू आसलो. शिसांक घालें म्हळें भिये नाकात. भिये नाकात. हांव आसा भिये नाकात. पेद्रू भियेलो. उदका वेल्यान चलता म्हणलो. आयलो. भियेलो. उदक पळयलें. उदक पळयतना भियेलो. बुडोवंक लागलो. पूण जेजूचो हात धरलो. तक्षणा बचाव जालो. पळया देव तांचे सव्यास. विधो स्त्री रडोन लागली. पुत्र मरता म्हूण रडटाली. जेजू आयलो. म्हणालो स्त्रिये रड नाका. रड नाका. तिच्या मेल्ल्या पुताक जेजू जीव करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 भाव भयणीनो, आज देव तुका आनी म्हाका सांगता भिये नाका. देव तुका आनी म्हाका सांगता भिये नाका.
कश्ट येऊन दी भिये नाका, घरांत दनवर येऊन दी भिये नाका, पिडाश्रय येऊन दी भिये नाका, धैर्यान राव, कित्याक तुजो देव तुजे संगत आसा. तूं पिडेस्त अंतुळणार आसाय, देव तुजे संगत ते अंतुळणार आसा. देव तुका वैजच्या रुपार येवं पुरो, देव तुका अनेक मागण्याच्या रुपार येवं पुरो, खंयच्याय रुपान येवं पुरो तुका बचाव करूंक. देव तुजे संगत रावता, भिये नाका, तीर रावा, बी पाम, दंडण नाकात, आमी घट्ट रावया, कश्ट येताना भिवचे नाका, कित्याक आमचो देव आमचे संगत आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुखार पळयता देव मोइजेक सांगता, तुजी बेतकाटी उबार आनी दर्याचेर विस्तारून दर. आनी अशें इस्रायल येता दर्या मदें सुके वयल्यान चलतली. तुजी बेतकाटी उबारून दर. बेतकाटी, बेतकाटी देवाच्या सक्तेचो आनी अधिकाराचो संकेत. देवाच्या सक्तेचो आनी अधिकाराचो संकेत. एक बिस्पो ह्या पाप सेव जाताना ताका बेतकाटी दितात, कित्याक देवाच्या नांवान तो सक्ती, वायट सक्तीचेर तो अधिकार चलयता आनी देवाच्या त्या सक्तेचो आनी करपेचो अधिकार देव रास्त आपले अधिकार चलयता. बेतकाटी देखून आमी पळयता पेद्रूक जेजू सांगता, पेद्रूक सावयो दिता आनी तशीच बेतकाटी दिता. तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो आनी कोणूच ताचे दारवटे पर्यंत नाश करूंक शकचे ना. पळया देव सांगता आनी तोच देव मोइजेक बेतकाटी दिता. निर्गमन पुस्तकात दे 4 वाक्य 1 आमी पळयता. मोइजेक देव सांगता, मोइजे इजिप्ताक वच. आनी मोइजे म्हणटा, हांव इजिप्ताक वेता, ते म्हाका पाती येवचें ना, हांवें काल करचें, ते म्हाका पाती येवचें ना. देखून देव ताका सांगता, तूं भिये नाका, ती भिये नाका, ही तुज्या हातांत घाल्या आसा म्हणटा देव. बेतकाटी आसा सकला घाल म्हणटा. मोइजे बेतकाटी सकला घालता, बेतकाटी सोरोप जाता. आतां परत्यान धर. बेतकाटी धरतना ती बेतकाटी आसली परत ती सोरोप आसली बेतकाटी जाता. अशें देव ताका बेतकाटी, अजापांची बेतकाटी दिवन ती कुणां दिता. भाव भयणीनो, आमकां देवान बेतकाटी दिल्या, आमकां देवान बेतकाटी दिल्यात. आमी वायटाचेर अधिकार चलोवच्याक, दर्याचेर उबान धरच्याक, कश्टांच्या दर्याचेर उबान धरच्याक, पिडेशिडेच्या दर्याचेर उबारच्याक, तुज्या घरांत तुज्या अनवरांचेर तुवें उबारच्याक, वायट आनी खोट्या सक्तीचेर उबारच्याक देवान आमकां बेतकाट्यो दिल्यात. कितें त्यो बेतकाट्यो? कितें त्यो बेतकाट्यो? पयलें जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणली बेतकाटी आमकां दिल्या. देवाचें उतर तुजें तें आनी म्हजें तें केदाळां आसा. ह्या उतराचेर आमी पातयता, हें उतार वाचता, हें उतार नियाळ करता, हें उतार घट्ट भावार्थान स्विकार करता. देव अजापां करता. एजेकेल प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 30 आनी 7 वाक्य 1 तावन आमी पळयता. देव सांगता एजेकेल प्रवादीक, प्रवाद्या ताका एका हाडांच्या मस्तू हाडांनी भरलेल्या एका कणयेक तो व्हरता आनी थंयसर दाखयता आनी म्हणटा, हाडांचेर प्रवाद कर. प्रवाद करता एजेकेल. आनी ह्या वेळार देवाचे उतार तो प्रवाद करता आसतना हाडांनी जीव भरता. मेल्लीं हाडां सांगाता मेळटात आनी परत्यान म्हणटा प्रवाद कर. आतां देवाचे प्रवाद कर, तांचेर हाडांनी मांस भरोवन दित. हाडांनी मांस भरता आनी शिरो भरतात. आनी परत तूं तांचेर प्रवाद कर, उस्वास येवं दी ताचेर आनी उस्वास दिता. मेल्ले मनीस जीव जातात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, पळया आमकां देवान उतराची बेतकाटी दिल्या. देवाचें उतार म्हणली बेतकाटी दिल्या आनी ताचे वरवीं आमी जीव दिवंक जाता. माथ्याव सवांजेल अध्याय 8 वाक्य 1 तावन पळयता. कोडकार आयलो आनी जेजू लागीं म्हणालो, सुम्या तुवें कुशी वयल्या तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता. जेजू म्हणालो, हांव कशी व्हरता, नितळ जा. उतार हांव कशी व्हरता, नितळ जा. तक्षणा ताचे कोडाची पिडा नितळ जाली. आरे घराक आयलो जेजू कोल नाडलो. आरे घराक जेजून म्हळें,
पुता तुझी पातकां तुका बसतली पुता उठ आनी चल तक्षणा उतार पळया थंयसर ताका भलायकी दिता आरेगार उठोन चलता उतराची सकत जुवां सवांच्या अध्याय 11 लाजराच्या पंडा लागीं जेजू येता म्हणटा लाजरा भायर ये लाजरस कम आउट एकच उतार त्या उतरान लाजर उठोन पंडांतलो भायर येता आनी ताची ती जीव येता जुवां सवांच्या अध्याय 20 आनी 1 जेजूची अशी सगळी रात मास्टी धरूंक पेसाडता मास्टी ना जेजू थंयसर येता विचारता तांचे लागीं कांय मासली मेळोना गी ना दुनिया कांय मासली मेळोना सगळी रात आमी पेसाडल्या ना तर तुमच्या उजव्या कुशीन जाळ उडया तुमकां मेळटली देवाची उतर पळया आनी तें जाळ उडयलें रास मासली सांपडली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो पळया उतार म्हणली बेतकाटी आमकां दिल्या उतार म्हणल्यार बेतकाटेन आमी अजापा करूंक शकता वायट नुकट्या सक्तेचेर जैत धरूंक शकता भिवचे नाका वांजेर काडा पवित्र पुस्तक काडा भियेनाका कस येतना देवाचे उतर वाचया नियाळ करा रिपीट करा देवाची सकती देवाचे उतर बचाव करता देवाचे उतर अजापां करता दुसरें मागणें मोइजेन आपलो हात दर्याचेर उबारून धरलो आनी बेतकाटी उबारून धरली दर्यो 2 वांट्यात जालो मागणें म्हणली बेतकाटी ह्या मागणें म्हणल्यार बेतकाटी सकत आसा निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 1 पळयता इद्राल तानेली अरण्यान देव म्हणालो तुजे बेतकाटी काडपाक मार आनी मोइजेन बेतकाटी काडपा मारली उदक वाडलें दराळ उदक वाडलें मागणें म्हणली बेतकाटी तुका दिल्या मार कश्टांच्या कडपाक मार पिडा म्हळ्यार कडपाक मार मागण्याची बेतकाटी उदा भायर सरतलें भलायकी मेळटली संतोष मेळटलो समाधान मेळटलें भलायकी पळया बळा देखती 5000 लोकां जिजून उंडे पडले आनी 5 उंड्यांनी 2 मश्ट्यो मागणें केलें जिजून बापाक भेटयलें तक्षणा आनी 5000 लोकां 5 उंड्यांनी 2 माश्ट्यांनी वाडले ना गी उणें पडलें गी 12 जालीं बोरून काडलीं उरलें देवणें करता गी मागणें म्हणलें बतकाटी तुका दिल्या भावा भयणी माग उणें पडना जिवितांत उणें पडना दोडतें जाता 100 वांट्यांनी चड जाता लुका सवांजेला अध्याय 11 वाक्य 9 जिजू म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें भाव भयणी मस्तू घडीत आसात वांजेलांत वेळ ना पूण हें इतलें देव आमचो देव आमच्या सांगाता आसा आमी सक्कड येता आमकां देवान दिली मागणें बेतकाटी आसा मागणें म्हणली पवित्र साक्रामेंताच्या मिसा वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार याजक कॉन्सेक्रेट करतना उंडो आनी कांस उखलता भाव भयणीनो ह्या वेळार तुवें ती बेतकाटी उबारी दे तुजे मागणें म्हणली बेतकाटी उबारी ह्या वेळार माग त्या वेळार कितेंय मागताय तुका फळादीक जाता उडास दवरया मिसा वेळार आमी एक उडास तुजी मागणी तुजे इरादे तुजी तिस्त आसा पिडेशी खंयचीय जावं दी याजक उंडो आनी वायन उखलता कॉन्सेक्रेट करतना तुमची मागणी भेटया फळादीक जाता युकारिस्त जेजू आराधन एडोरेशन ऑफ द ब्लेसेड सॅक्रामेंट पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें म्हणली बेतकाटी वापर जेजू आयकता तसो जेजू इजिप्तकारांचे मागणें आयकल्लो खुर्ड्या बार्तिमेवचे मागणें आयकलो जेजू तुजें मागणें आयकता तुजी बेतकाटी उबार भावयणीनो आमी सक्कड आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया ह्या घडये समर्पणाचें गीत आमी गावया ह्या घडये आमचें जिवीत समर्पया सक्कड आमचें कितें कश्ट कितें दूख कितें कंद बेसाराय सगळी ह्या घडये आमी सोम्याक समर्पया आमचे मागणें म्हणले बेतकाटी सोम्या थंय बोबारया आनी जेजू कडेन आमी मागया तो आमकां ताची कृपा दितलो भलायकी दितलो मुदी समाधान दितलो आमचेर आशिर्वाद घालतलो बेसांवां आज वाडटली
तुम्ही इतली जाणां हांगासर आयल्यात. ह्या घडये आमी कालते जावन जेजू कडेन मागता आसतना आमचे जिवी ताका भेटून दितना आशिर्वाद सवाळो इजिप्त काना खडपान तावन उदक वाडयले बरी आशिर्वादां वाळटे न्ही भाव भयण ह्या घडये बावार्थान मागज आमी फेथ म्हजो जेजू म्हाका दितलो म्हळ्यार बावार्थान आमी मागया आशिर्वादां ह्या पवित्र मुंड्या आरोपाच्या जेजूतां खडपांतले उदक वाडयले बरी तुमचे थंय वाळटली मागया ह्या घडये समर्पया सगळे आमी समर्पणाचें गीत गावया आनी ह्या घडये आमी जेजूक आमचे जिवीत आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आमची कनबदाराय सगळी ताका आमी भेटोवया. पान संको 117 117. मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू 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 हांव कांय नहीं जेजू सर्व वस्तू मोसो जेजू हांव कांय नहीं जेजू सर्व वस्तू मोसो जेजू मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू मोजी खुशी नहीं जेजू तुझी खुशी जेजू हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू हांव एक भक्त तूं सर्वशक्त जेजू अस्कत हांव बळवंत तूं म्हज्या जेजू अस्कत हांव बळवंतो म्हज्या जेजू हांव तुजी शेळी तोच म्हजो गवळी जेजू हांव तुजी शेळी तोच म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी वाट तोच म्हजें जिवीत जेजू तूं म्हजी वाट तोच म्हजें जिवीत जेजू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू पिडेन म्हज्या तूं गुण कर सोयीस जेजू पिडेन म्हज्या तूं गुण कर सोयीस जेजू म्हजी खुशी नहीं जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी नहीं जेजू तुजी खुशी जेजू हांव कांय नहीं जेजू सर्व तूं म्हजो जेजू हांव कांय नहीं जेजू सर्व तूं म्हजो जेजू. वय जेजू म्हजी खुशी नाही आज म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पितां जेजू ह्या घडये म्हजे कश्ट म्हजे कुटाम म्हजे पिडा शिडा म्हजे कनबेदाराय म्हजी निराशा म्हजी सलवणी म्हजे आर्थीक म्हजे संकश्ट सम्या सकट तुजे मुखार जेजू तुका समर्पितां सकट आमी जेजूक भेटया मागया आमी तोडे इराद्यां कशें पवित्र सभे खातीर मागया ह्या घडये पवित्र सभेचेर वारें वादळ येता आसतना देवाच्या कृपेची बेत काडी उतार म्हणे बेत काडी मागणे म्हणे बेत काडी आमच्या बिस्पांनी याजकांनी उखल दवरूंक मुयचे बरी आज सगळ्या पवित्र सभेचेर बाबार्थ्यांचेर ही बेत काडी उबारून दवरूंक
कष्टांचो दर्यांतान आमच्या परजेक उतरोंक अरे एकल्या बाबार त्याग बाबार्थ सांडी नासतना कष्टान तीर रावोंक दगदवून येताना धैर्यान रावोंक आमी मागया सकत ह्या घडये जेजू दी सकत आपल्या पवित्रपेचेर वाडोवन दी हर एका बिस्पांक हर एका याजकांक बागेवनपणाचे देणे दिवन दी वायट आनी खोट्या सक्तींतल्यान तांकां सुटका दिवन दी संवसाराच्या गुलामपणांतल्यान तांकां सुटका दिवन दी देवाचे मनीस देवाच्या मनशांनी देवा सांगत रावचे पवित्र जायचे देवाच्या सक्तेन भराचे मागीर आमच्या याजकां खातीर मागीर आमच्या बिस्वां खातीर देवाच्या सक्तेन त्यांनी भरच्याक बेतकाटी मागणी म्हणली बेतकाटी उतार म्हणली बेतकाटी उबारन आमच्या पदजे सुटका दिवच्याक आमच्या लोकांच्या कश्टांत धैर्य दिवच्याक आपल्या कुरपेन तांकां देवान तांकां तंच मारिपाक गुण करच्याक सक्कट आमच्या याजका खातीर मागया आनी आमी सक्कट जेजूक ह्या घडये समर्पया सर्व सावनीता सर्व सावनीता सर्व स्माका सोडवणारा हांव समर्पिता मागया आमी ह्या घडये भारत देशा खातीर आमचो गांव आमचो भारत देश आज आमच्या गांवांत मस्त कश्ट आसात एका वाटेन घुसपट गोंधळ धर्मा मध्ये जाती गती मध्ये भासा मध्ये लढाई आनी आमची ती एक मन ना कितलेशे लोक एकामेका द्वेश करतात कितलोसो लोक कश्टांत आसा आर्थीक संकश्टांत आसा आज लोस भ्रष्टाचार भरून गेला लोकांचे शोषण चलतेच आसा आमच्या भारत देशा खातीर मागया आमच्या भारत देशांत सक्कट लोकांक तांची हक्कां मेळच्या खातीर सक्कट लोकांनी संतोष भरीत आसचे खातीर माया मोगान आसचे खातीर राजकीय पार्टींनी द्वेश सांडचे खातीर वांटे पंटे जावचे आमी आडवचे देव आमचे आपले सगत पळोवन दी सोम्याची सकत उंड्या रुपाराच्या जिजूतावन भारत देशाच्या कोनशांनी सक्कट राजकारणींचेर सरकारी अधिकाऱ्यांचेर मिनिस्टरांचेर प्रायम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर सक्कट हर एकल्याचेर मिसून काडलेल्या प्रतिनिधीचेर सगळ्या परजेचेर वाळून दी भारत देश शांती समाधानान भरून दी म्हणून आमी मागया आनी देवाची कृपा मागया राख म्हाका तो राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तो राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तो मोजे संगी रावो राख म्हाका तो राख म्हाका सोम्या मागया भाऊ भयणीनो प्रत्येक रितीन रशिया आनी युक्रेन पॅलेस्तीन आनी इस्रायल आनी हमास हांचे मदें जैत हे झुजा वरवीं कितलो लोक मरता तेणे सुडानांत तशेंच दैत्य आफ्रिकेच्या राष्ट्रांत झुजा वरवीं कितलो लोक मरून आसा बॉम्ब पडटात नाश जावन आसा लोकांचें जीवन पिड्ड्यार जाता लोक कश्टांनी आसा थोडे निर्वासीत जाल्यात गांव सांडून गेल्यात आमच्या मणिपुरांत कितलो लोक निर्वासीत जाला ही झुजां ही लढाई झगडी सोम्या ही आमकां पळोवंक जायना मनशाकूळ कश्टांत आसा जेजो ही झुजां रावय जेजो मनशा मदें शांतपण दी ह्या लोकांन सोम्या ह्या झुजाच्या मनांत ते भायर येवंक स्वार्थ खातीर ही झुजां करतल्या सोम्या त्या मुखेल्यांक उजवाड दी समाधान आनी शांती दी सोम्या झुजाच्या त्या खरगांतले आमकां भायर हाड लोकां बाचाव कर म्हण जेजू तुजे लागीं मागता हांव तुजी कृपा तांचेर वाळय सडाणीस समाधान साई म्हाका सडाणीस तुजी कृपा साई म्हाका सडाणीस समाधान साई म्हाका
तुझी कृपा साई मागी आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर भाऊ भयणीनो आमी कुटुंबा खातीर मस्त मागचे आज वारें वादळां आमच्या कुटुंबा कुशीन येवन आसात आज आमचे युवा सना भुरगीं मोबायलाच्या एडिक्शनाक पडल्यान संवसारी वारे वादळाच्या त्या वत्तडा पडल्यान आज मौत नैतीक मौल्या मरोन आसात घरांत आवय बापायक गौरव ना थोडी फावटी कितलीशी आमची आवय बापाय कश्टान गोळटात भुरग्यां पोसतात पूण ही भुरगीं वळखून घेनात आवय बापायचे कश्ट समजनात आवय बापायची वावट आनी पुरासण ताका समजना पयशे पिड्ड्यार करतात आवय बापाय गौरव दिनात बऱ्या वाटेन चलनात मागया तांचे खातीर भुरग्यां आनी युवजनां खातीर आवय बापाय खातीर मागया आमच्या आवय बापायनी बरी देख भुरग्यांक दिवच्या खातीर आज संवसारी वादळ आमच्या कुटुंबांक मारला आमचे कितलेशा कुटुंबांनी मागणें ना समाधान ना घरांत काजर धरली जोडी एकामेका मोगान नात पयशे आस्त बदीक म्हणून संवसारी संगती खातीर कुटुंबां पडटात कितलेशे वायट संबंध आज फेसबुक व्हॉट्सअप म्हणून कुटुंबांत ते संबंध बिगडते जातात इश्टगत जाता सोम्या आमची कुटुंबां तुका पेटयता ह्या कुटुंबां राख आमचे मोला दी दाय सोम्या दिरवे कुटुंब आमचे दिरवे हाचे बगर दुसरे आमकां ना संवसारांत आमचे कुटुंब पुट्टा सोम्या कितें आमकां आसा सोम्या आमी खंयसर जियोवचें तुवें दिल्लें कुटुंब तुवें जिवन दाखयलें त्या कुटुंबान आवय बापायनी कशें जियेताय म्हूण दाखयलें जेजो आशिर्वाद घाल तुज्या आशिर्वादां वाडय अरे एक आमच्या कुटुंबाचेर युवासानाचेर भुरग्यांचेर प्रायवंताचेर जेजू आमची प्रायवंतां एक सुरी जाल्यात तांकां सांगत पडना तांचे कश्ट आयकतले कोणी ना भुरगीं परगांव घेतात एक सुरी आसात कितलींशीं जाणां आवय बापाय मोग तांकां मेळना जेजो तुका भेटोवन दिता तुवें सराका जाय आमच्या कुटुंबां ह्या घडये तुजी सगत वाडय जेजो आमच्या कुटुंबाचेर वाडय हर एक आमच्या कुटुंबा खातीर मागया गे सोमिया गे तू म्हाका कुटामुची दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका कुटामुची दिता तुका ह्या घडी आमी आतां आमची तेसां बेटे भाव भयणीनो पिडा आशिरा कोणा तुमकां हांगासर कश्ट आसात तुमची पिडा आशिरा घरांतले टेन्शन समस्ये आर्थीक संकश्ट तुमचे रीण घरांतले भुरग्यांचे प्रॉब्लेम कोणाक काम ना घरांत बायल्या गांवांत काम ना मस्त कश्टार आसात जायते समस्या आसात घरांत काय प्रॉब्लेम आसात वायट सक्तींचे प्रभाव आसात ह्या घडी जेजूक बेटया दिमी घाला ह्या घडये आमचे तेसां बेट्या दिंबेर पडोवन बेटया सोम्या कडेन घालता जावया सोम्या आज आमकां समर्पिता सक्कड आमचे घरांतले कश्ट आमच्या जिवितांतले कश्ट आमचे कंदी बेजाऱ्यो सोम्या इज्रायल परचे बरी आमी आज आमकां थोडी बडी कंगा जाल्या म्हूण बगता आमी बुडता म्हूण बगता सोम्या आमी सलवल्या म्हूण बगता काल करचे कळना जेजू आमचे जिवीत थोडी बडी वाऱ्या वादळांनी भरलां जेजू जिविताची दोन आमचे कुटामणी दोन खंयचे घडये बुडता ती बुडून नास जाता म्हळ्यार आमकां भेन दिसता जेजू आमचे कुटुंबाचे चिंतन टेन्शन जाता न्हीद पडना थोडी फावटी आमकां जेजू जेव खावंक नाका म्हूण दिसता असल्या कश्टांत आसा सोम्या पिडे शिडे खातीर कितलो पयसो लाखां लाखांनी खर्ची जाल्यार पिडा हे समाधान मेळना जेजू भलायकी मेळना जेजू आमकां तूं सादार ह्या घडये आमी ह्या पवित्र तळार जेजू सालोरेसाक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र तळार आमचे कश्ट आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आदां कतारिल्ल्या हर एका भक्तिकांचे कश्ट त्यांच्या कुटुंबाचे कश्ट कोणे प्रांक मागोंक आसंगला हर एकल्याचे कश्ट जेजू तुका पेडयता तुज्या पांयां तेडी दवरता सोम्या
तुझ्या मोईसेन ती बेतकाटी उबारली आज याकडे तुझो आशीर्वादांचो हात उबार या सक्कड बाबा बहिणीचेर त्या कुटुंबांचेर कोणा खातीर आज आमी मागता गजर सोम्यान जेजो तुझे या घडये तुझे सखात वाढवून दी तुझो हात तुझ्या आशीर्वादांची बेतकाटी उबार जेजो सुटका दी जेजो आमच्या कष्टांत सुटका दी आमच्या प्रॉब्लेमांतले टेन्शन सुटका दी आमची दुकां पूस जेजो आमची कष्ट कानमुडे सलवल्याव जेजो सलवल्याव आमचे ती त्राण ना जेजो त्राण ना तूं सामका बळ दी ह्या घडये आमी सक्कट दोनी हात उबारया आमचे हात उबारया आनी स्तुती करया देवाक भिरुया हालेलुया हालेलुया सक्कट स्तुती करया देवाक सक्कट संगती साथ हालेलुया 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 सम्यान जेजो या घडये हरये आमचे घर तुका भेटयता चेतो तुझ्या हात उबार सम्यान तुझ्या आशीर्वाद जातो दे आशीर्वाद कंचा तुझ्या पवित्रतेने कितल्या जणांक गुण केले जेजो या घडये आमकां गुण कर सुटका दी जेजो तुझी पवित्र गत बाळन दितो तुझ्या आमली रक्तान अभिषेक कर तुझ्या पवित्र पायस गायतान आमली रगत बाळून दे अभिषेक करून दे जे तुमचे कुटुंबा आमचे घर पिढा आश्चर्य तुका आणवे हालेलुया 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 जीसस 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 येशू येशू स्तोत्र हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस your power come let your holy blood anoint us and heal us and touch Jesus let your power come hallelujah 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 चंचल सायरा का कंगल सायरा का अस्तोलो पोंतु पुर्या लगीस हांव तुझ्या भाऊ भयणीनो सुम्याचा आशीर्वाद घेवया तूच जेजू आतां सामका भियेनाकात तीर रावा ही उतरां आसूं दी आमचे कडेन भियेनाकात तीर रावा सर्वेस फॉर देव तुमच्या खातीर कितें करतलो म्हण देखतल्यात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुझे सांगता म्हणा ती उतरा तीर रावा भियेनाकात सर्वेस फॉर देव आज तुमचे खातीर कितें करतलो म्हण तुमी देखतल्यात सर्वेस फॉर देव आज तुमचे खातीर कितें करतलो म्हण तुमी देखतल्यात थीर रावा भियेनाकात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 येद्या व्हडा सक्रामेंत गीत गावया सोम्याचो आशीर्वाद घेवया येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तानमा कोरुया होविल्या त्या रूपा बोतला बाबाची बोतिया जसे तसे उल्हासानी स्तुतीसा एका स्थाळ्यान हर्षिता तुका समहसमे नावार्ता आमेन प्रार्थुया हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तेमकां सोडलय
तुझ्या सुडूंचो प्रसादान तुमचे ते आमी बोगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरां पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरू काळजां आमची तुजे थंय उबारू तुका हसू तुका म्हणू गायता एका स्थाड्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या सारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. भावा भयणीनो सालो रसाच्या पुनशतांत आमी आसा आमच्या कश्टांची उजी आमच्या पातकांची उजी जिविताच्या अनवारांची सक्कड उजी आमी हांगासर येतना हाडनयल्या कित्याक आमी जाणा हांगासर एकलो आसा तो आमची उजी हाळू करता. सालो रसाच्या विनतेन जेजू आमची सगळ्यांची उजी हाळू करता. स्त्रिये तुजी पातकां तुका बगसली आपल्या आपणासरशी पातकांचें उजें घेवन आयिल्ली स्त्री सोम्याच्या पांयां तळी बसून रोडोन पाताक पाश्चात्य पावता आसतना जेजू तिच्या पातकांचें उजें हाळू करता. खाकुळटनी मोग तिका दाखयता तिजें जिवीत परिवर्तन करून तिका फाटीं धरता. भाव भयणीनो आज आमी हांगासर तेंच भोगतले सोमी कितें उजी आमी हाडनयल्या गी ती सक्कट सोम्याच्या पांयां तळी आमी समर्पया जेजूक ती भेटोवया आनी तें आमचें जिवीत हाळू करया समाधानेन संतोशान मोगान देवाच्या कृपेन बरोवन आमी ह्या पुनशतांतून फाटीं वचोंक देवाची कृपा आनी आदर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया कालते जावया. ती स्त्री पातक रडले बरी तिचीं दुकां सुमेच्या पांयाचेर घाल्ले बरी हर एक आमच्या पश्चातापाची पातकां सुमेच्या पांयां तळी भेटोवया आनी कालते जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवं आमकां आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकेसर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोठ अपराध ह्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत
सोम्याका महिमा 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 देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या इतिहास होता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाची महिमे Jesu Christa, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून बागेवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सुसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावांपरा 60 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 60 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी
हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सकडां प्रास चड मिनातेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सक्कड परगड करता तें एकच आनी तुमी सतमान लाय तेंच. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. तर इस्रायेल ताका वाकणून म्हणो. ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महात कार्यां चलयल्या. हांव मोरचो ना, हांव जीवन रावतलो. आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्गां दिता. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती गायता. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दिता सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. सर्वेस्पोऱ्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. Alleluia, 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 alleluia. येया म्हजी सशी, सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. फारिजेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिजेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत कोटिजींनी जियेतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिजेवाच्या घरात जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांय चरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिने ताचे पांय भिजयले. आपल्या मातेच्या केंसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळेक तेलान ते माकले. हें पळोवन जेजूक आपुणें दिल्ल्या फारिजेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रावादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची फातखीण म्हणून जाणा आसतो. तेदवान जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतार सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मिस्त्री. तो जेजू मुंदर म्हणालो, दुडू रीण दितल्या एकल्याक 2 जाण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी एकल्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करून तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें माफी केले. आतां सांग, तांचे मदलो कोण चड रीण दिल्लो चड मोग करतलो? सिमांव जाप दिवन म्हळें, चड देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत त्या स्त्रिये ती परतून ती सिमांक तो सांग लागलो, तूं ह्या स्त्रियेक पळयताय मो? हांव तुज्या घरा आयलो आनी तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय. पूण तिणें हांव भितर सरले घडयेंत हांव म्हज्या पांयाक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल मागलें ना. पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान मागले. देखून हांव तुका सांगतां, जायतीं तिचीं पातकां तीं तिका बगसल्यांत तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगसो हाका साक्ष. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोसो मोग करता. उपरांत जेजू त्या स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बगसलीं. तेजे सांगाता जेवणाक बसलेल्या आपणायतल्या कशें म्हणोंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून त्या स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. देवाचे उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती मोगाच्या भावां भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर करया. आमकां इस्कॉलान गेल्ल्या वेळार ग्रामर क्लास केल्लो उडास आसूंक पुरो. म्हाकाय उडास आसात, तुमकांय उडास आसात. आतां हांव ग्रामर क्लास करूंक वचना, पूण ह्या ग्रामरा विशीं इल्लें सांगूंक कशें व्हरता. एक भविश्य आमकां उडास आसलें ग्रामर ಕಾಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುನ್ ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ past tense present tense and future tense म्हळ्यार एका कालार आसले आनी एका कालार आसना भाऊ भयणीन आज आमी कित्याक हांगासर घेतले काल बदलतात काल असलो तो पास्ट टेन्स या आमी म्हणटा तो भूतकाल जाता प्रेजेंट आज घडचें वर्तमान काला मुखलें आमच्या हातान भविष्यत काला देवाच्या हातांत आसा आज काल आमी पळोवंक गेल्यार कशें पळया काल बदलता काल आसत रावना काल आसलें आज रावना आज बदलता फाल्यां आज आसलें फाल्यां रावना आदल्या कालार आमकां कांय एक खबर अर्जंट जाल्यार टॅलिग्राम आसलें आतां टॅलिग्राम वचून टॅलिफोन आयलें आतां टॅलिफोन वचून मोबायल आयला आनी कितें मुखार येता गो मुखार आनी कितें जावन आसा आतां
आतां तशेंच आमी पळयता आदीं कोलवांचीं घरां आसलीं न्ही गे कोलवांचीं घरां वचून नळ्यांचीं जालीं नळ्यांचीं वचून आतां टॅरसाचीं जालीं आनी मुखार गेलीं आमकां गोत्त ना काल बदलता न्ही गे स्थिती बदलता मनशाची स्थिती आदले बरी ना आदीं आमी कशें ड्रेस नासताले आतां कशें ड्रेस नासतना मुखलें ड्रेस कशें आसतालें आमकां गोत्त ना इस्काल येताना आमी चड्डी आनी काही घालून येताले आतां भुरगीं पॅण्टां घालता चड्डे घालिनात म्हळ्यार बदलला काल बदलला स्थिती बदलल्या संस्कृती बदलता आदली संस्कृती मालगड्यांची संस्कृती आतांच्यांक खालेंगे म्हणटात ते आतांची दुसरीच संस्कृती मुखार कितें आमकां गुत्तू ना बदलता साल समकण बदलता मनशाची साल समकण आदीं कशी जाताली आतां कशी जाता बदलल्या मस्तू आदीं व्हडा मुखार कशें जातालें आतां बेसांव दिवंक आतां हाय गुड मॉर्निंग तशें ती स्टायल तें संस्कृती बदलता चिंता बदलता मस्तू आदलें चिंता बदलता मनोभाव बदलता आमचे दृश्टिकोन बदलता सगळें बदलावण देखून म्हळ्यार भूतकाला वर्तमानकाला आनी भविश्यात काला कित्याक हांव हें ग्रामर करता आयच्या वांजेलाक येवया आयच्या वांजेलांत आमी ते व्यक्तींक पळयता पयलो जावन आसा सिमांव जेवणाक आपयता जेजू तो जेजूक आपोवन जेवण करता आमी पळयता ताचे बायलें रूप एक बरो मनीस दिसता तो एक समाजीक व्यक्ती बरें दिसता सकडंगी एक मेसोंक प्रयत्न करचो मनीस दिसता उलोवणें बरें आसा सकट ताका आमी म्हणटा हां बरो सिमांव जेजूकी जेवणाक आपयलें मुस्ताना जेवणाक आपयलें बरो मनीस जावं पुरो समाजाच्या दृश्टीन बरो मनीस दुसरो व्यक्ती जेजू सिमांवच्या घरा सोयरो जावन गेला जेजू एक इश्ट मोगाळ व्यक्ती उक्त्या काळजाचो मोवाळ काळजाचो मेस्त्री कित्याक ह्या आयच्या ह्या परिस्थितीन पातकी स्त्री त्या घरा आयल्या ह्या परिस्थितीन जेजू मोवाळ मोगाळ इश्ट आनी मोवाळ काळजाचो आनी तिसरी व्यक्ती ती पातकी स्त्री पातक केल्ली ती पातकी म्हूण संवसारांत सगळ्या मुखार नांवाडिल्ली आतां येवन रडटा पातक रडटा पश्चाताप भोगता बरवसो खाण घेवन आयल्या मुखार कितें बरें मेळत म्हणून आनी ती बायल्यान पातकी स्त्री म्हूण दिसल्यार काळजान एक मोगाळ व्यक्ती भाव भयणीनो हे ते एक व्यक्ती विशयांत हांवें तुमकां सांगलें आतां मुखलें ह्या व्यक्ती मदें ती कितें घडटा पळोवया ह्या मदें आमी पळयता सिमांव जेवणाक आपयलां जेजूक जेजू जेवणाक बसला आनी पातकी स्त्री भितर सरता आनी सीद जेजूच्या पांयांचेर शिंवता आनी थंयसर ती वचून रडटा कितें रडटा आपली जिणी रडटा आपल्या जिणेचें पातकां रडता आपणें केल्ली सूख ती रडता आनी जेजूच्या पांयांचेर आपलीं दुकां गळयता आपलीं दुकां जेजूच्या पांयांचेर घालता आनी आपल्या केंसांनी ते पुसता आनी ते पांय सुगंध तेलान मागता परमळीत तेलान मोगा तें मोलादीक तेल ऑर्डिनरी तेल न्हय तें मोलादीक तेलान मागता जेजूचेर आपलो मोग दाखयता आतां हांगा थंयसर आसल्या सिमांक कशें जालें जेजू कशें केल्लें सिमांक बरें लागलें ना आपल्या सयऱ्यांक मुखार ताणें हांगासर स्कांदल केल्लें बरें भोगलें म्हज्या घरा ही स्त्री येवंक आनी सोडलां ह्या स्त्रीक इतलें अशें करूंक सोडलां एक मेस्त्री वो लोकां शिकयतलो मनीस आनी तशें करचें गे म्हज्या घरान तें स्कांदल घे हें चिंता कोणाचें सिमांवचें देखून असलें ताका स्कांदल जालें म्हूण भोगता ताका देखून जेजून कितें केल्लें ताका बरें लागलें ना ताका इल्लें कुडू लागलें बरें लागूंक ना ताका देखून मुतीन कितें चिंतलो तो तर कित्याक सिमांवन अशें केलें कित्याक सिमांवन अशें केलें ताणें चिंतलें चिंता पळया कित्याक केलें गे म्हणून सिमांवची चिंता जावन आसलें त्या वेशशास्त्री वरवीं हांव बरो आय एम ओके शी इज नॉट ओके आनी त्या ती ही आपली कूड विकून पयशे करता हांव तशें न्ही हांव कश्ट काडना बरें करना म्हजे कुटुंबांत वडलां तें ती स्त्री
पळय ती कूड विकून पयशे करता नैतिकाच्या दृश्टीन पळयल्यार तिका आनी म्हाका खंयसर ती बाजारी स्त्री आनी हांव सिमांव एक लोकां मुखार एक बरो मनीस पळया ताची चिंता देखून हांगासर सिमांवचें ग्रामर रावंक जाता जेजूचें ग्रामर हांगासर करेक्ट देखून आतां सांगलें हांवें ग्रामर कित्याक काण गेल्लें गे म्हणून त्या ग्रामराक येवया जेजूचें ग्रामर कितें आनी सिमांवचें ग्रामर कितें गे म्हणून सिमांवक ती स्त्री एक पातकी दिसली पातकी भितर एक ताना मात दिसली न्ही भितर रिगोन जेजू ते पातक रोडोन जेजूच्या पांयांचेर घाल दुकान इतलें सगळें केल्या उपरांत ताका ती पातकीच दिसली थंय भूतकाला मात्र आसलें वर्तमान कालय ना भविश्यात कालय ना भूतकालाच ऑल टायम जालें हें ग्रामर कोणाचें सिमांवचें पूण जेजूचें ग्रामर पळया जेजूक ती स्त्री भितर येताना पातकी जावन आशिल्ली आतां हांगासर येवन ह्या घडये खंयच्या घडये ती पातक रडली तिचें जिवीत बदल्लें आतां वर्तमान काळांत ती स्त्री बरी स्त्री जाली आनी भविश्यात काळांत तिचें जिवीत मुकलें आशिर्वादांचें जिवन जावंक पावतलें तिचें जिवीत संपूर्ण बदलता ती नवी मनीस जाता पळया कितल्या अपुर्बान लोकांच्या दृश्टीक ही स्त्री अनैतीक सालीची पूण जेजूक ही स्त्री एक मोगाळ स्त्री बरी स्त्री बऱ्या काळजाची लोकांच्या चिंतपाक ही स्त्री गलीज बुरशी लग्न तरली पूण जेजूक ती सोबीत मोलादीक देवाचें भुरगें आमी भोवशा भाव भयणीनो सिमांवच्या आनी जेजूच्या ग्रामर आमकां एप्लाय करया आमचे ती दैत्यपोटी सिमांवचें ग्रामर आसा आमी दिसतीन आमी संवसारांत आमचे मदल्या मनशांक ह्या रितीन देखताना आमी सिमांवचें ग्रामर एप्लाय करता म्हळ्यार एक मनीस सोर जालो जाल्यार तो सोरत एका फिरगेचें धांव आशिल्लो आनी कलंगी उलयतना एकलो म्हणालो तें तो आनी सायबा सोर अमृत न्हय सोर अमृता दिया म्हणलो हांवें सांगलें काल्या सोर म्हणटात ताणें पादर एकल्याची पोपळां सोरिल्ली ताका जपणांत सोर अमृत नांव पडलां पोपळां सोरलीं कितले बोटी एकच बोटी जिणे बोर सोर हें आमचें भूतकाला मस्तपटी आमच्या दृश्टीन कांय एकली जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांतली म्हज्या शहरांतली म्हज्या बोंदणीची कालय एक सूख केल्या जिणे बोर आमी तांकां त्याच दृश्टीन पळयता आमचे घालचे वॉक लाबळे कलर घालचो तोत्तू हळडो कलर घाल त्या हळडुव्या कलरांत पळयता आमी भूतकाला बदलाना सिमांवचें ग्रामर देखून असलो मनोभाव आमचे ते आमी रुपीत करता देखून एक पावटी एकला सूख केल्या जावं पुरो परिस्थितीक लागून केल्या जावं की पुरो पूण एक पावटी सूख केल्लो मनीस एक पावटी तो तसोच रावता गे ताचें जिवीत बदलता तोय पश्चातापवता तो मनीस नवो जाता हें वळखुचें आमचें काम देखून आज जेजू हें शिकयता आमकां आयच्या वांजेलान जेजू शिकोवचें लिसांव आमी हेरांक बदलावण्याच्या दृश्टीन पळयचे आमचो मनोभाव काडीचे भितरलो आमी त्याच दृश्टीन भूतकालाच्या दृश्टीन पळोवन एकल्या मनशा बिल्लो लावचो ताका वो लावचें एका नांवान ब्रँड करचें हें सारकें न्ही बिलकूल सारकें न्ही भाव भयणीनो असलें आमचें ती चिंता काडूंक देवाचें उतर आमकां आज आपोवणें दिता एकल्यान देखून खंयी एकल्यान केल्ल्या सुखीक जिणी बोर आमी तांकां घेवचें ना आतां अकरेक जेजू भविश्यात कालाक येता त्या स्त्रीयेक जेजू सांगता स्त्रिये तुजीं पातकां तुका भोगसलीं आयच्या वांजेलांतल्या अखेरेचीं उतरां तुजें आदलें जिवीत नितळ केलें तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली आनी तुजो वर्तमान काळांत बळादीक केला समाधानान वचूं तुजें भविश्य आशिर्वादीत जातलें तुजें भविश्यात काला आशिर्वादां ब्लेसिंग्स मनीस भाव भयणी हांगासर आमकां कितें लिसांव हांव आखेर करच्या आदीं 2 लिसांव आसात पयलें लिसांव आमकां जिवितांत हांवें आनी तुवें त्या स्त्रिये बरी जायचें आमच्या जिविताचें ग्रामर बदलचें आमी सदांच लायफांत जिवितांत भूतकालांत रावचें न्ही जेजू थंय आमची भेट जाल्ल्या वेळार जेजूक आमी वळख केल्ल्या वेळार आमी पातक रडोवंक शिकचें
जिवीत बदलून शिकचे, नव्या जिविता पाय दवरून शिकचे आनी त्या थळा आमचे जिवीत वर्तमान काला बदलतना मुखलें भविष्यात काला आशिर्वादांचे जाता. कुटुंबाचेर आशिर्वाद, म्हज्या कामाचेर आशिर्वाद, म्हणजे जिविताचेर आशिर्वाद, सगळी आशिर्वादीत जाता स्त्रियेक जाल्ले बरी. आनी दुसरें आमी हेरांक दुसरें लिसांव आमी हेरांक सगळ्यांकी आमी जेजूच्या दृश्टीन पळयचय. भूतकालाच्या दृश्टीन आमी मनशां पळोवचें नाका. येदोळ पळोवन आसा जाल्यार आस्तावन बदलिया, मनोस्थिती बदलिया आमची मनोभाव. हर एक लागी बरी मनशां म्हूण वळखून काडून शिकया. एक तिबो आसा म्हूण लोबाचेर पदरा पाड म्हणूंक जायना. पदरापाच्या लोबार एक तिबो पडला, कैंगी वते गेल्ले जाल्यार उदक उसळ्ळे. पदरापान एक खत घाल्लें लोब घाला म्हणून पदरा बुत्तू पाड म्हणून सांगून जाता. या तुवें कोणे करता तुमचे बी कोणा सांगत ना. कोणाक आमी बिल्लो लावचो नाका. भितर कितें आहा ताका देव जाणा. देखून आमी मनशांक बऱ्या दृश्टीन पळोवया, बऱ्या मनोभावान पळोवया, भूतकाला सोडया, वर्तमान कालाच्या दृश्टीन पळोवया आनी भविश्यांत तांकांय आशिर्वादां मेळटलीं, आमकांय देवाची आशिर्वादां मेळटलीं. आमेन. स्वीकार तू कर मन परतां बेसांव तुजे मागता. Servisfor tu amso resnar sustiso betai tau oinda kaso kurtam chakushtaso Jesucha pavitra kanotun dijivi Shin Baba Eta Arpan Amche Karta Sweegar Tu Gurmon Parata Besa Tuche Mata. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन तुज्या पुतान धरलेली जिवी तुजी वाट आपली करून बागेवंतलो रेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त तक्षाच्या मरणा वरवीं महिमे व्होन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या आसमनान आमी संवसाराच्या सुडवणे पसत आमचें जिवीत तुका भेटून दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर कड्यांनी सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. बागेवंतलो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपलें रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरें तुका साक्षी दिवच्या कामकां तूं घट करताय आनी आमचे सत्कान क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं.
उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे उर्सगी तुकाचे बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडोवन इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत फातकजे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा बावर्त सुगुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता Vespera अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा जराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दोन मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे जगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड फळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसल्या आम्हा सोमेस्तांक यात्रिकांची काकूट कर म्हणून आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पोती भाग्यवान जुजे ह्या पवित्र तळसो शारोती भाग्यवंत लॉरेस धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांक त्या सर भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदात बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्यान आमकां शिकयलें प्रार्थना आमी सकडता एका मनान म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटन तें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटन तें आमकां निवार
दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवो शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर्वाकांत ती वाटाय कित्याक सर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावांत ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकां आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती जावन आसा जेजू त्या पातकी स्त्रियेच्या जिविताचे काळ बदललो तो शेळयेच्या जिवनांत भाग घेवन जिवीत बदलूंक आपयलेली आव्हाने तुमी जावन आसा सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सुमी मुसुगुडी हांव ताची शेळी उणें न कितेंच म्हाका पोसता तो सदांच म्हाका सुमी मुसुगुडी हांव ताची शेळी उणें न कितेंच म्हाका पोसता तो सदांच म्हाका पासवो सुरू दिवन म्हाका पोशण म्हजें तो करता उदका लागीं व्हरून म्हाका ताण म्हजें तो बागयता सावळेंत विशीव दिवन म्हाका मोगा
संदेशा उजवाड फाकय दैधनिया वर्गा सवर्गा सोमिया उपकार आठयता दनिया तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना तुझं दैविक संदेश तुझं मोगा आदेश पाळू वळवी सोमिया आमकां सामी मोडू तुझी सेवा करू कृपे दृढ कर जनिया वर्गा सवर्गा सोमिया उपकार आठयता दनिया तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा ससना ससना प्रार्थुया जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतल्या या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवंतलो रसाच्या काळजा बरें आमची काळजां आमच्या दुर्बल बाबा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून तूं कश्ट मरण लेगूंक सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भक्तिकानो तुमकां सोमेस्तांक सांत लोरेसाच्या ह्या नोवेनाच्या संदर्भार बरी आशिर्वादां हांव मागतां आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे पसूत सर्गींच्या बापाक मिसाचें बलिदान भेटयलां मानदेक बाप एंड्रू डिसोजा फिरगज याजक बाजाल फिरगज अपूर्बायेचे प्रसंगदार जावन आसात दैवीक अमृत ह्या पुस्तकाचे संपादक डिरेक्टर जावन आसात तुमी जाणात दैवीक अमृतच्या एका टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स ह्या यात्रीक जाग्याक पॉयंट करचो आनी हे आसा करचो एक उत्तीम संस्थो चलोवन आसात तांच्या ह्या संस्था मरिफात दैवीक अमृत संस्था मरिफात जायत्या लोकांक यात्रेक जावन भाग्यवन जाग्याक वचो अवकाश आनी भाग लाभला आनी कितें करते आसात जावंक पुरो युरोपाक इटलीक रोमाक लुर्दाक फातिमाक आनी जायत्या यात्रेक जाग्यांनी आनी तशेंच आमच्या इस्रायलाच्या यात्रेक जाग्यांनी वेलंकणीच्या यात्रेक जाग्यांनी केरळाच्या जाग्यांनी आनी तशेंच नॉर्थ ईस्ट भारताच्या त्या जाग्यांनी वेचे ते संस्थांत आसा करतात आनी ह्या मरिफा जायत्यांक एक अवकाश करून दितात हे सगळी जबाबदारी आसून आपल्या फिरगजीचे याजक जावन रेतेरे येवन आज हांगासर मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलां ताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मिसावान सांत लोरेसाची भरपूर आशिर्वादां हांव मागतां आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समीक देव बरें करूं सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार सांत लोरेसाच्या जाग्यार विविध तरान कुमोकन मागणी बसोवन मागण्या आत्रेक मागोवन पिरजेंत कुमोक मुर्दोम प्रायोजक जेवणाचे वंतिगे दिवन आदार दितात ह्यो वातीचो मान तांकां दिता आसतना तांच्या काळजा मोनांनी हो उजवाड वाळोवंक तांच्या कुटुंबान तांकां बरेंपण मेळोवंक
तांचे आशा आत्रेक फळादेक जावं सांत लोरेस प्रसन्न जावन तांकां आशिर्वाद देव. ह्या वातीचेर तुजें आशिर्वाद घाल क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: रेचेल पिंटो आजेकार, रेचेल पिंटो आजेकार. ब्रेंडन कुटिनो पांबूर, ब्रेंडन कुटिनो पांबूर. फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत तांकां NRI सीट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. रोशन सेरावो एंड डेविड मेल्विन कारकळ आत्तूर, रोशन सेरावो एंड डेविड मेल्विन कारकळ आत्तूर आनी वर्णाचें प्रायोजक घेतलां. पाऊल जेसिंता आरान्ना शिरवां, पाऊल जेसिंता आरान्ना शिरवां. मेल्विन आनी अनिता नोरोन्ना बेलमंड, मेल्विन आनी अनिता नोरोन्ना बेलमंड भलायकेवंत भुरगे फोव केल्ल्याक. लॅन्सी नोरोना आनी मेल्विन मर्लिन रेंजल पंजोट्टू, लॅन्सी नोरोना आनी मर्लिन रेंजल पंजोट्टू. सियोना एंड सामुएल मतायस शंकरपुरा, सियोना एंड सामुएल मतायस शंकरपुरा. रियोना पर्ल कोरेया मूडबिद्री, रियोना पर्ल कोरेया मूडबिद्री. जुलियाना रॉड्रिगस विटला, जुलियाना रॉड्रिगस विटला. आयचे मुर्दोमो: आल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा अलंगार, आल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा अलंगार. पाऊल डलमेडा एंड फॅमिली वसई, पाऊल डलमेडा एंड फॅमिली वसई. गॉडविन बिनू जोडकोट्टे आणि 60 केशी तांदूळ दान जावन दिला. लुवीस अब्रेवो एंड फॅमिली परप्पाडी आणि लोणचें दान दिलां. नांव नाका म्हणून कणजार फिरगेशान ऐकल्यान लोणचें म्हण दान दिलां. तांकां देव बरें करूं. प्रत्येक तरण हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगेजेस्त फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव क्रिस्ताची कूड विशेष मणयारी जावन ताणें वांटून हांगासर एक ब्रेस्तरां कुमो केली आसात. आतां DSSच्या नियमा प्रमाणे ते रिटायर्ड जाल्यात. प्रत्येक तरा आमचो लॉरेन्स नोरोन्ना बेन्नी टिचर आनी तशेंच फ्लोरीन टिचर आनी आमचो भाऊ रिचार्ड, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. विशेश तरेन हर एक ब्रेस्तरां कळनासतना तांणी क्रिस्ताची कूड वांटून आसा जाल्यार ती हांगासर तांची सेवा आसा. आशारार जावन ती मुखार आनी हांगासर वावर करतली. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मुखल्या सेवेकी आभार मानता. उबे रावया, नव्यानाचें गीत गावया. पेज नंबर 158. सोम्याची स्तुती करया बुकान. Mugar patrum saluresa naman करतावा मी तुका पावतो रखण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तन्ना प्रायरिस बावर्ता खातीर कठीण कस असून जीव दिल्या आयकमचें खालते मागणे. वरत्या पातयेन आमी तुजे सरशीन आयल्या. जिवो वाडते ते बरोसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां सोन दी. आमच्या बेसांग सरिसा निश्कळपण आमचे थंय परसळ शेंकर. आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेक आनी कश्टान घरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावत शेंकर. अनबवडत्यांक आनी बवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळत शेंकर. तुज्या बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या पुण्यात्म्याच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिता. सांत लोरेसाच्या मजतीन जायत्या जाणांक विविध उपकार मेळ्ळ्यात ताका अर्गां दितात. 2 जाणांक सांबाळ सोडिल्ल्याक, OCD आनी एंग्जायटी पिडेतावन गूण जाल्ल्या पासत, एलर्जी गूण जाल्ल्याक, न्यूझिलंडान काम मेळ्ळ्याक, PhD करूंक सीट मेळिल्ल्याक, पॉयंट बऱ्या तरेन जाल्ल्याक, आस्थमा कोंकली गूण जाल्ल्याक,
कृषी बेळे बरें जाल्ल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक कश्टांवर तावन राखून व्हेल्ल्याक भाऊ भयण्या मदीं आसलो मान आसता पयस जावन तांणी एक जाल्ल्याक त्या जाणांक बरें काम मेळिल्ल्याक गर्भांत आशिल्ल्या बाळकाचे हार्ट बीट नॉर्मल जाल्ल्या पासून अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, हरसितांव तुका सोम्या जेजू. जायती त्या सवा हांगासर आसा, जायत्यांनी मागोवंक सांगलां, जायत्यांनी ईमेला मारिफात, वॉट्सॅपा मारिफात, फोना मारिफात विविध त्या सवा हांगासर भेटोवच्या मारिफात मागोवंक सांगलां. आमची सर मागणी सांत लोरेसा मारिफात देवा बापाच्या काकुळतीक सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणेच्या कृपेक पवित्रात्म्याच्या मोगाक समर्पण दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन 125 जाणां बरी भलायकी मेळो. 50 कुटुंबान समाधान आसूं. 28 जाणां बरी पिड्यांतली राखून व्हरूंक. 30 जाणां बरी सैरीक लाभूंक. 17 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावं. 50 जाणां बरें काम मेळोंक. 31 भुरग्यांक बरी शिकाप मेळोंक. 23 भुरग्यांक परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक. 11 जाणांक विजा मेळोंक. 7 जाणांक बरो फुडार मेळोंक. 9 जाणांक चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावं. 8 जाणांची वायट चिन्नां पयस जावं. तेगांक बरी न्हीद पडोंक. 8 कुटुंबान एकवट माया मोग सोडोंक. 10 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून मोसूंक. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दया दाखय सोम्या, दया दाखय तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन. दया दाखय तूं, दया दाखय सोम्या सांत लोरेसाच्या आमच्या मागण्या आयक सोम्या जेजू. आमची काकूत कर दाविदाच्या पुता. 18 जाणांक सांत लोरेसाच्या मजतीन मोतीक समाधान लाभचे पासून. कामान प्रमोशन सांबाळ सोडून जाग्याचे समस्ये परिहार जावं. कोर्ट केस वेकेन्सी इत्यादी जावं. वायट सक्तेतावन सुटका लाभोंक. 4 जाणांक कामाल पिवण येतावन सुटका मेळोंक. वायट सवय येतावन सुटका लाभोंक. भुरग्यांनी वडिलांची जतन काण घेवंक. आंगार पडिल्ली धवी कथा माजवोंक. एलर्जी गर्भकोशाचे समस्यो, हार्टाची पिडा, शिरांची पिडा, हातांची पांयांची दूख आनी किडनीचे समस्यो 1 ग्रेड तावन सुटका लाभोंक. गॅस्ट्रीक समस्ये, गांठी दूख. 8 जाणांक डिलिव्हरी बऱ्यान जावं. गर्भांत आसलेल्या भुरग्याची बरी वाडावळ नॉर्मल तरान जावं. तेगांची मोतीची पिडा दोगांचो कान दूख गूण जावं. शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवं. शेळीची तापेची कोंकलेची पिडा गूण जावं. एसिडिटी, पेंकाड दूख, पायलाचे समस्ये, मुलावादी पिडा, माथ्याचे करज गूण जावं. हातांत आनी पांयांत असले किळे नापय जावं. दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोंक. केसडचे रावंक. रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक. अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोंक. सोजड्यांची काजरी शिणी बरी जावं. घरांतली वाळो येवन पय जावं. भुरग्यांचो ट्राक पयसो सोंक. भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दया दाखय सोम्या सांत लोरेस बापा. दया दाखय तूं. दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर. लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं. ये सांत लोरेस बापा तुझ्या लागीं मागता.
तुझ्या दयेन लिव्हर पिडा ओसिडी पिडा पिट्साची पिडा गुण जावं 11 जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावं तोंडार पडिल्ले गाय गुण जावं बिझनेस बऱ्यान जावं उदकाचे समस्ये परिहार जावं 6 जाणांचे काजराचे कार्य बऱ्यान जावं चोरी जाल्ले भांगर फाटी मेळोंक गर्भकोशांत आसले गेड्डे नापय जावं एका भुरग्याच्या पांयार आसले एलर्जी गुण जावं फोड दूख गुण जावं PhD प्रोजेक्ट मेळोंक पिडा गुण जावं प्रत्येक तेसा पासून एका भुरग्यांची ADHD समस्ये परिहार जावं एका भावाचे लुकेमिया पिडेचे ट्रीटमेंट बऱ्यान जावं एका भावाचे हार्ट ऑपरेशन गुण जावं अमलपणे गुडका सोडूंक उमोक मेळो डायबिटीज रिपोर्ट नॉर्मल येवं लॉरेन्स कास्तेलो म्हणलो भाव हॉस्पिटलांत आसा बेगीन डिस्चार्ज जावन पार्टी येवं जायती ते सवा मागतात गुण जावं ह्या पवित्र थळार येवच्या हर एका भक्तिका बसोत आशीर्वाद लाभो तुझे लागी मागता आयका आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तू सालोरेसाच्या मस्तीन दया दाखय तू कार्ला देवेर नानुग्रट ಅರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕೆಡು ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಲೆಂದು ಅಗಲಿನ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ರೋಗ ರುಜಿನಡು ಸೌಖ್ಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕರೆ ಪಂದು ಕಾರ್ಲಾ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ರಪೆಟ್ಟು 6 ಅನು ಮಲ್ತದು ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಆವಡು ಪಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಲು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೈತಾನನ ಪೈಪಾಶಿಕ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಪರಿಹಾರ ಆವಡೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಸರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಎದೆಕುಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಾ ಕೋರಿಕೆನು ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಪಂದು ಈರಣಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ನಟ್ಟದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಕೇಳೋನ್ಲೇ ದಯದಕ ಸೌಮ್ಯ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ शेकीम बावरत्या प्रमाणे मरण सरकार तुझे सगता ससना देवा होगोल संचे बाग आमकां सोमेस्तान फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमचे पाकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. San Lorenzo ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಪಸೋತ್ ವಿನಂತಿ ಕರೆ क्रिस्तच्या वसन्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थना सरपदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळींच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगणाची कॅन्डां आमी पलवाशें कर म्हण लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दैवीक वय जावन असो जेजू क्रिस्त सान लोरेस आतां मागतना आमचे सोमेस्तांची हांगासर आयिल्ल्यांची येतेल्यांची आनी कोणा पासत मागता हांव तांची पिडा गुण करूं दी म्हणून दैवीक जेजूच्या कुडीच्या रक्तान आनी सक्तेन बरेंपण जावं दी म्हणून आतां आमी मागया.
सोम्याचे नवी आमचो आधार सोम्या दान आयक म्हजे मागणे सोमी तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा तुझी गोण करची शकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय या तुझे विश्वासी साकरांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल पातका शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासले तांकां सोडय मोतीशी आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या अगणित काकूळ तुजेर पात येवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बासिलिकांत तुज्या दैवी साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी मुडी ददोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ही तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार तुजो मोग देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरोपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जिवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सुबे आसो रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां तो सांबाळो तुमचे मुखलांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो आनी तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोतो आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पातकां आमची भोगसूंक आमी पवित्र आत्म्यान बरोवंक आमची काकूट देव करूं आनी ह्या पवित्र तेलान माखल्या मारिफात आमच्या कुडी मनतीत आसले पिडा गुण जावं आत्म्याची घटाय मेळों दी म्हणून पवित्र आत्म्याक स्वागत करून उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याची गीत गावया. पाल संको 91 मुझे तेजी पवित्र आत्म्या मुझे तेजी पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोजे नितळ कर चिंता मोजे निर्मळ कर काळीज मुझे घालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मोजे घालते कर जीवित मोजे बोळे कर काळीज मुझे घालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मोजे घालते कर जीवित मोजे बोळे कर मोजे तेजी पवित्र आत्म्या मोजे तेजी पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोजे तेजी मोजे तेजी मोजे तेजी मुझे तेजी दोळ्या मोच्या दिश्ट दी जीवेक मोच्या लगाम घेत दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जीवेक मोच्या लगाम दी कानांक मोच्या उतरांक मोडांक मोच्या सनवाय घाल कानांक मोच्या उतरांक मोडांक मोच्या सनवाय घाल कानांक मोच्या उतरांक घाल मोडांक मोच्या सनवाय घाल कानांक मोच्या उतरांक घाल मोडांक मोच्या सनवाय घाल मोजे तेजी
पवित्र आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा सदा काळजी देवाच्या आज्ञा मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए Jezuच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा बसवा विनंती कर. भगवंत कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.